जेसू मुखळूता की तो मोभाळ इष्टांचो आमचे संगीत इसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताजी केजी ओटी मोती सोदोरियोतो वेची कत्म्याक पोटलून थयता आपल्या रक्तान आनयता बापा दिता ताका ओपू उर्पेशिल्याने ठयता आपले श्रीमास तांकां कापो पांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपू उर्पेशिल्याने ठयता आपले श्रीमास तांकां कापो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टाची सुसोम्या सस्नातांव मोकरतेल्या मांतांव सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार साधू आमचो इश्ट्या सस्ना जीनी जातसा नेमे आमी बघून तुका रूप रूपाखी सरगारी साधू आमचो इश्ट्या सस्ना जीनी जातसा निर्मे आमी बघून तुका रूपाखी सरगारी Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Jai tuka somia Jesu. Jai tuka somia Jesu. Namaskar tuka somia Jesu. Namaskar tuka somia Jesu. Wakarni tuka somia Jesu. Wakarni tuka somia Jesu. हम सो ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे संगता आसा ताचे हजरपण ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आनी आमचे मदें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ह्या घडये बगचे प्रयत्न आमी करया तसो सोमी ह्या उंड्या रुपी ताचे हजरपण आमकां दिता आसतना
ह्या रातनांत भाग्यवंच्या आमकां हर एकल्यांक आमचे वयर तो दीस लायते आसा. आमकां हर एकल्यांक तो पळयवन आसा. आमच्या काळजांतली चिंतना, आमच्या मोतींत आसची चिंतना, विविध रितीचे बें आकांत हें सगळें तो जाणा. ह्या घडये म्हज्या मोतींत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें सगळें तो जाणा. तें सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तेळे आमी समर्पण करता आसतना ह्या घडये ताचें हजरपण आमी बगया आनी आमच्या काळजांत सोम्याक आमी म्हणया, आमी तुका आराधन करतांव, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या तारोका, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या मोगा सागोरा, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू देवाच्या पुता, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू जिविताच्या वुंड्या, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या मेस्त्री आनी सोमी, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या काकुळदारा, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू सर्गींच्या दारवट्या, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू पातक्यांच्या इश्टा, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू रायांच्या राया, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या बरवोशा, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या गोवळ्या, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या बाचावे, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू वाट सत आनी जिविता, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या दैवीक वैजा, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू दाविदाच्या पुता, आमी तुका आराधन करतांव. जेजू आमच्या सोम्यानी देवा. आमी तुका आराधन करतांव. त्या सत्रियेक देवाक तेस आमच्या सोम्या जेजूक पवित्रात्म्याक ह्या घडये वंदी आनी गव्यां गीत. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. हें गीत आमी गायता आसतना आमचें सगळें सर्वस्व सोम्याच्या पांयां तळी समर्पिया. आमकां आमी सोम्याच्या पांयां तळी आमी समर्पण करया. कशें मोरी जेजूच्या पांयां तळी बसल्ली, जेजूचे उतार आयकोंक ती राखून रावल्ली, जेजूच्या मरिफात वळटा त्या कृपेचे बेसावांक तिणें जिवीत उक्तें केल्लें आनी जेजू तिका म्हणलो तिणें बरो वांटो विंचून काडला. ह्या फांत्याच्या वेळार, ह्या सकाळींच्या वेळार त्या सोम्याच्या पांयां तळी बसोंक आमी आयल्या, त्या सोम्याचे उतार आमी आयकोंक आयल्या, त्या सोम्याचें हजरपण आमच्या जिवितांत बगूंक आमी आयल्या. तसो सोम्याक आमी समर्पण करया. तसो अनुभव आमच्या जिवितांत जावं दी म्हूण आमी मागया आनी आमकां तसो सोम्याक समर्पण करून गावया गीत. देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. पवित्रत्या तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हात बारया. हालेलुया
Alleluia, 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 Baba Alleluia, 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 Verga semia glad semia महिमा संबंध semia Alleluia, 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 समय आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वागणता या घडये समया या वंड्या रूपी तू आमचे सांगता आसात मनुष्या सांगता आजचो देव तू इमॅन्युएल तू तुझ्या मिसांव पैणांत लोकां सांगता तू रावलोय लोकां सांगता तू भोवलोय तांचे सांगता तू जेवलोय देवाच्या राजाची बरी खबर तुवें तांकां परगट केली तुवें तांकां बुजयली तुवें तांकां गूण केली तांची दुखां पुसली तांकां बुजवण दिली तांच्या खांदा वयलें जू हाळूं केलें आनी आमरीफात तूं करो इमॅन्युएल तूं करो मेस्साया म्हणलें सत तुका भेटलेल्या हर एका व्यक्तीक तुवें अनुभोग दिलोय मगळा जेजू ह्या घडये तच करो अनुभोग घेवंक ह्या पवित्र तळार हांव पावलां सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव पावलां तुजी बुजवण घेवंक तुजे तावन तुजे दैवीक उतार आयकूंक तुजे तावन दुखां पुसूंक म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडींत बऱ्या भलायकेचें देणें आपणावंक म्हज्या खांदा वयलें बारादीक जू हाळू करूंक म्हज्या काळजांत असलें बेनापायस करूंक म्हज्या मतींत अशें टेन्शन कंत बेजाराय सगळें पयस करूंक तूं सोम्या समाधान दिताय दादोसकाय दिताय संतोष दिताय बुजवण दिताय हें आशेवन सोम्या तुज्या पांयांतळी हांव आयलां मगळा जेजू ह्या घडये हांगासर आसा आमकां सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद तूं वत ह्या आराधनांत भाग घेवंक आसच्या आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी तूं भर आशिर्वादांनी तूं भर मगळा जेजू हांगासर आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या कृपेन सत्तेन भर म्हूण आमी मागता ह्या आराधना वेळार तुजो करो अनुभोग आमकां दी म्हूण आमी मागता हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समेस्त आमी बसया जेजूचेर आमची दिस्ट आमी कोंसोवया कीर्तनगार अर्गां स्तुती कीर्तन 66 अर्गां गीत अपुरबायचें अर्गां गीत तो गायता थोडी उतरां आमी वाचचें प्रयत्न आमी करया कीर्तनगार सांगता देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वीये ताच्या नांवाचे महिमेक कीर्तना गाया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या तुजे व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मान तुजे मुखार सरपडटात सगळी पृथ्वी तुजे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुज्या मानाक कीर्तना गायता येया आनी देवाची कृत्यां पळया मनशा पासत अद्भुत ताची कार्यां दर्या जाग्यार ताणें सुखी धर्ण केली पाय वाटांनी न्हय ती उतरली तो आपले पदवेन सदांकाळ राजवड चलयता राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वाकणी वटल्यान गाजोवन दी ताणें आमचो जीव सांबाळला ताणें आमचे पाय आदलोंक दिले नांत बोपुरबायेची उतरां
कीर्तनकार देवाक जय जयकार म्हणून करूंक आमकां पोणे दिता. देवा मुखार सर पडोंक आमकां पोणे दिता. देवाची आराधन करूंक आमकां पोणे दिता. ताची स्तुती करूंक पोणे दिता. वय मोगाच्या इश्टानो, ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आमी आसां त्याच देवाची स्तुती करच्याक, ताचें भजन करच्याक, ताका अर्गां गीत आमी गावच्याक, ताची महिमा प्रगट करच्याक. ह्या घडये आमी तस देवाक वंदून हें गीत स्तुती गायन गीत आमी गावंक मुखार सरया. पूण हें गीत आमी गायता आसतना न्ही केवळ आमच्या वोंटांनी मगर आमच्या काळजांत तसो सोम्याची स्तुती आमी करया. कीर्तनकाराची उतरां परत आमी वाचया. सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता, तुका कीर्तना गायता, तुझ्या मानाक कीर्तना गायता. त्याच पृथ्वी सांगता, सगळ्या संवसारा सांगता, देवदूतां सांगता आमी ताळे मेळोवया. त्याच देवाक स्तुती करया, ताचे भजन आमी करया. सर्व आमी एक घडी भर उबे रावन त्याच देवाक आमी जेजूक आमच्या सोम्याक स्तुती गीत गावंक मुखार सरया. तुमच्या गीता बुकांत पान संको 59 पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन नसोनानी थोलन गायता ओळलासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून नसोनानी थोलन गायता ओळलासा. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी परसा आमी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची. तुझी परसा आमी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची. अस्कत आमी तरी सौम्या तुझे संगी पडून ताणी अती. अस्कत आमी तरी सौम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती. ओडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सौम्या बेगना अनवारांतले. ओडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सौम्या बेगना अनवारांतले. तुझे महिमे गीता आमची काळजां मोना सदांच गावनी. तुझे महिमे गीता आमची काळजां मोना सदांच गावनी. ताळयो पेटोवन देवा ताळे आमचे मेळो हासून हसून आनी धोलोन गायता ओळलासा. ताळयो पेटोवन देवा ताळे आमचे मेळोन हासून हसून आनी धोलोन गायता ओळलासा. Alleluia, 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 Alleluia.
भक्तीन तुझे हुजी पेटोन हसारवाती तुका मी मान करता भक्तीन तुझे हुजी पेटोन हसारवाती तुका मी मान करता विस्मितांती तुझी नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता विस्मितांती तुझी नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता मोगान तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन काळसामची गावोन ते मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन काळसामची गावोन ते दैविक तुझो प्रकाश सर्गिंतां सर्वांचे सदांच पागवनी दैविक तुझो प्रकाश सर्गिंतां सर्वांचे सदांच पागवनी ताळयो पेटोन देवार ताळे आमचे मेळोन हासोन हासोन आनी धोलोन गायता उल्हासा ताळयो पेटोन देवार ताळे आमचे मेळोन हासोन हासोन आनी धोलोन गायता उल्हासा Alleluia, 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you, Jesus. We bow down before Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वामी पश्या त्याच सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी गोंसोवया. तस जेजूचे हजारपण ह्या घडये आमचे मदें आमी बगचें प्रयत्न आमी करया. कीर्तन नोरा मोरू वोळ 2 आमकां सांगता, पत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक कीर्तनकार आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या इश्टान जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसां. ताच्या हजारपणांत ह्या घडये थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आसा. एक घडीभर आमच्या जिविताक फाटी वेचें, आमच्या जिविताची पानां परतुचें, आमच्या आदल्या जिविताक फाटी वेचें प्रयत्न आमी करया. आनी ह्या वेळार देवाची महिमा आमच्या जिवितांत दिसून येवची आमकां आमी पळोवंक शकता. मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये त्या सोम्याक आमच्या जेजूक ताणें केल्लें हर एक बरेंपण, ताणें केल्लें हर एक महत्कार्यां, ताणें केल्लें हर एक आजापां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या घडये आमी उगडासा काडन ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. आमची जबाब सावंदी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनीसावन ह्या संवसारांत म्हजे खातीर आयिल्ल्या जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्तांत तुजें हजारपण आमकां दिल्ल्या जेजू,
अर्गाणी होगळप तुका सुमिया त्यांचे येवकरीस तामचे आत्मीक खाण जावन तुवें दिल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया देवा बापाची खरी वळख तुवें आमकां दिल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया पवित्र पुस्तका मुखांतर सर्गींची जाणवाय दिल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया पुरसार मरून आमची सोडवण केलेल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया जीवन जावन सर्गाची वाट आमकां दाखयलेल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेचे देणे आमकां फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमच्या वावरांत आमकां बरो प्रतिफळ फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमच्या दिसपडत्या पिडे शिडेंत आमकां सांगात दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया पिडे शिडेंतले आमकां बराकोन वर्ण बरी भलायकी दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमच्या दिसपडत्या पैणांत आमकां सांगात दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया शांत समाधान दादोसकाय फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया अवघडांतले आपायांतले राखोन वेल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया हातीन धरिल्ली योजना पोंताक पावयलेल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरें काम फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत जैत दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया बावाडती शिक्षण आमकां दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका आमच्या मागण्याक कान दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका आमची दुखां पुसल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमचे खाय थांबयल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमकां जाय पुरते उदक वारें धर्मार्थ दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमच्या कुडींत सकत दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया या पवित्र तळांत येवचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया आमकां हर एकल्यांक जाय पुरते देवी जिवीत देणे तालेंतां फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया पिडेस्तांक सेवा करचे बरें मन आमकां दिल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया दुबळ्यांक कुमक करचे बरें मन फावो केल्ल्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सुमिया जायते बरेंपण सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां त्या घडये परत त्याचं कीर्तनकाराची उतरां आमी वाचचे प्रयत्न करया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका मोगाच्या इश्टानो विसरूंचे मनशां सायब पूण उगडास दवरचें देव सायब आमी हर एकली मनशां वय पूण त्या अस्कत कांय तूं विसरूंचें न्ही बगार देवाच्या सक्तेन ताणें केल्लें बरेंपण उगडासा काडचें प्रयत्न आमी करया ह्या घडये आमी अर्गां गीत गायता आसतना आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी सांगया सोम्या तुका अर्गां कित्याक जायतें बरेंपण तुवें हाका केलें आमी थोडे उल्लेख तुमचे मुखार दवरले पूण हाच्या की जायते रितीनी सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या संबंदांत आमच्या वावरांत हर एकांत तें बरेंपण सोम्यान केलां ह्या घडये तसो सोम्याक आमच्या काळजांत तावन हें अर्गां गीत आमी गावंक मुखार सरया पांचसंको 38 पेज नंबर Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia, 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 सोमी कितो बोरो
कलतो आनी बोळो सोमी कितलो बोरो कलतो आनी बोरो ताच्या नावाक गावया आमी हालेलुया ताच्या नावाक गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोमी कितलो स्वादी अतीव मोलादी सोमी कितलो स्वादी अतीव मोलादी अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुसवणदार सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुसवणदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आधार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आधार हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्या महिमा वंदन सोम्या स्तुति सोम्या जय सोम्या हालेलुया 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 thank you Jesus thank you Jesus we glorify you Jesus we adore you Jesus we thank you Jesus worship you Jesus hallelujah 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 organ sommya hallelujah hallelujah लुकास सुवांजेला अध्याय 15 जेजू सुकोवन गेल्ल्या शेळया विशांत आमकां ओपार सांगता. लुकास सुवांजेला अध्याय 15 आमकां थंयसर 3 ओपारी वाचूंक मेळटात. एक सुकोवन गेल्ल्या शेळयेची ओपार आनी दुसरें भायर पडलें नाणें आनी तिसरें जावन आसा वेचीक पुताची ओपार. हो सगळो अध्याय लुकास सुवांजेल अध्याय 15 देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ आमचे मुखार दवरता. देवाची काकुळट कितली अपारिमीत म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. आनी थंयसर 15व्या अध्यायाची निमाणी उतरां 7वें वळ अप्रभायची उतरां आमकां सांगता. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवाय नव नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी संतोष चड संतोष जातलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या इश्टानो आमी हांगासर अशी हर एकली त्या नवाय नवा प्रास त्या वर्गांत नांव बगार एक सुकोवन गेल्ली शेळी कोण आसा त्या एक शेळयेच्या सांगाताच आमी आसा. कित्याक आमच्या हर एकल्या ते उणेपण आसा अस्कत काय आसा. ह्या पुणशेतांत ह्या पवित्र तळार आमी हांगासर आयलेली आसा. ह्या सकाळींच्या वेळार सुमयाच्या पांयां तळी बसचें प्रयत्न आमी केला आनी ह्या घडये एक घडी बरं आमच्या जिविताची नवसरणी करण तसं सोम्याची काकुळट ह्या घडये मागचें प्रयत्न आमी करया. परत 3 सुपुत्रां जेजूची आमी उगडासा घडये पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवाय नव नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पत्क्याचेर देव सर्गी चड संतोष पावता. मोगाच्या इश्टानो एक घडी भर आमच्या दोळे आमी धांपया. इट्स ऑल क्लोज आवर आयज. आमी हर एकली एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया.
सोम्याचे हजरपण ह्या घडये आमी बघून आसा आमच्या मदें. जेजू आमचे सांगत आसा ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा, आमच्या हर एकल्याची काळजां तो पळयोवन आसा ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो. ह्या घडये जेजू म्हज्या आनी तुजे तावन आशेता आमच्या जिविताचे पाटी परतवणे, आमच्या काळजाचे परिवर्तन, रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवान गूण करी जाय तर, जेजून आजापा करी जाय तर पयले मेट जावन आसा आमकां जेजून पवित्र पुस्तकांत दिवचें तें जावन आसा पातकी जिवितांत हांव पाटी परतवणे. जेजून ताच्या परगट मिसांव आरंभ करता आसतना स्नानीक जुवांतावन स्नान घेवन जेजू परगट मिसांव आरंभ केल्ले तवळ ताणें उसारिल्लीं पयलीं उतरां जावन आसात पातकी जिणी बदल आनी बरी खबर सत्मना कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टान तो सर्गींचे राज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अनुभव करी जाय तर, जेजून म्हज्या जिवितांत बरेंपण करी जाय तर, म्हज्या जिवितांत आजापा करी जाय तर, म्हाका गूण करी जाय तर पयलें मेट हांवें काडी जाय जावन आसा म्हज्या पातकाचें बक्षाचें वा म्हज्या काळजाचें परिवर्तन, म्हज्या पातकाची दूख धरचें घडीत. ह्या घडये सोम्या मुखार तळ्या तांपून आमी रावया. आमचे काळीज सोम्या मुखार उक्तें करया मोगाच्या इश्टान. आमी भिवचें नाका. देव आमकां गुन्यांवकार करिना. जीजस डजंट कंडेम अस. स्पश्ट आमी समजूंक जाय. लुकाच्या वांजेलांत आमकां ती प्रद्वारा जालेली स्त्रियेचे गडीत आमकां वाचूंक मेळटा आनी निमाणे जेजू तिचे लागीं एक उतार म्हणटा, बाये कोणेय तुका गुन्यांवकार केलें गी. ती स्त्री म्हणाली, ना धनिया, कोणेय म्हाका गुन्यांवकार करिना. पूण ताच्या उपरांतली उतरां वापरपाची जेजूची, हांवी तुका गुन्यांवकार करिना पूण वच आनी मुखार पाता करिनाका. जेजूची उतरां भोव मोगान समजोवचें तसलीं. गुन्यांवकार करचो देव न्हय आमचो, काकुळट दाखोवचो देव. आनी देखून ह्या घडये सोम्याच्या मुखार जराशी आमी हर एकली एक घडीभर आमच्या अंतस्करणाची झडती करया. एक घडीभर सोम्याची काकुळट अनुभव करचे प्रयत्न आमी करया. आमचें तें मेळ्ळें काळीज सोम्या मुखार उक्तें करचें प्रयत्न करया मोगाच्या इश्टानो. अस्कत काय उणेपण ह्या घडये सोम्या मुखार आमी वळखून घेवया. सोम्या लागीं आमी सांगया आमच्या काळजांत, सोम्या म्हाका बोगोस सोम्या, म्हाका बोगोस सोम्या आमच्या काळजांत, म्हज्या काळजांत आसच्या मेळेपणा खातीर, म्हज्या जिवितांत आसच्या मेळेपणा खातीर, म्हज्या अस्कतकाये खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस हांवें फोट मारिल्ल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस म्हज्या जिबेन म्हज्या तोंडांत पॉजिटीव उतरां हांवें उलयल्ल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस तुजें नांव हांवें परत आनी परत गरजे भायर काडन त्या नांवाक कळंक हाडल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस म्हज्या उतरांनी म्हज्या तोंडांत हांवें बुरशी उतरां उलोवन गाळी शिराप सोवून पेल्याच्या जिवितांत बादाक हाडल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पाड संगतीक पळोवंक आशेल्ल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस म्हज्या दोळ्यांनी तुजी स्तुती करच्या, तुजी बरेंपण देखच्या बदलाक वायट देखोवंक हे दोळे हांवें आदार उपकारल्या खातीर. सोम्या म्हाका बोगोस म्हज्या कानांनी तुजें उतार आयकोवच्या बदलाक पेल्याचें उतार आयकल्ल्या खातीर. म्हाका बोगोस सोम्या पेल्याच्यो खबरो उलयल्ल्या खातीर, पेल्याचें नांव पाड केल्ल्या खातीर. म्हाका बोगोस सोम्या म्हज्या जिवितांत हांवें बरें करी जाय आसलें, पवित्र संगतीक महत्व दी जाय आसलो, पूण अपवित्र म्हजें जिवीत जालां. ह्या घडये सोम्या म्हाका बोगोस. म्हाका बोगोस सोम्या तुजें तोंड हांवें पयस पावल्ल्या खातीर. म्हाका बोगोस सोम्या बावार्ता वयर दुबाव केल्ल्या खातीर. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर म्हजो बावार्थ दवरिनातल्या खातीर, पवित्र पुस्तक वासिनातल्या खातीर, तुज्या उतरांक मान दिनातल्या खातीर. म्हाका बोगोस सोम्या हांवें तुजें तोंड पयस पावल्ल्या खातीर. विविध हंतांनी सोम्या हांव तुजें तोंड पयस पावलां. म्हज्या पातकी जिविता मुखांतर, म्हज्या वायट सवयांक लागून आसूंक पुरो, म्हज्या एडिक्शन आसूंक पुरो, म्हजे टेम्पटेशन्स म्हाका तेंते सामा येतात हाचे मरीफात जावंक पुरो, म्हज्या पजड्या जिविता मुखांतर जावंक पुरो. मोगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार दिब्यांनी पडून म्हज्या पातकाचे बॉक्सांनी हांव मागोवंक आशेता सोम्या. तुजी काकूळ तूं म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक आशेता सोम्या. ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव येता
हांव येता सोम्या मागोन तुजो मोग, हांव येता सोम्या मागोन तुजी काकूळट. जेजू तुवें तुज्या परगट मिसां वेळार त्या लोकांक विशेश करून पिडेस्तांक बक्षांनी दिवच्या पयलें तुजी पातकां तुका बक्षले म्हणल्यार उतरां काल तांच्या जिवितांत तुज्या काकुळटीचो मोग तुवें वांटलेले. बरी सोम्या ह्या घडये हांगासर ह्या आराधनांत भाग्य आसचें आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या काळजांत अशें मेळेपण तूं पयस कर. आमकां हर एकल्यांक सोम्या तुज्या कृपेची बेसावा, तुज्या काकुळटीची तो अनुभव ह्या घडये दी म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता. हें बक्षाणें आमी मागोन हें गीत आमी गायता आसतना सोम्या आमकां हर एकल्यांक तुज्या बेसावांनी भर, तुज्या काकुळटीन आमकां भर. विशेश करून आमकां तूं पवित्र कर, आमकां तूं नितळ कर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता. पांचसंको 140 140. Bogos maka Sumia Jisu Aska sala Patkache piden Hangus putla Bogos maka Sumia Jisu Aska sala patkache piden hangus pudla haubukshita dusmana haubukshita cesarya haubukshita garcha haubukshita सगळ्या जेसू तुझ्या नावा हांव बुक्षिता दुस्माना हांव बुक्षिता सेसाऱ्या हांव बुक्षिता घरच्या हांव बुक्षिता सगळ्या जेसू तुझ्या नावा बुक्षिना साल्या मोणां शांतिना हांव बुक्षिता हांव मोकरता तुझ्या नांवान बुक्षिना साल्या मोणां शांतिना हांव बुक्षिता हांव मोकरता तुझ्या नांवान हांव बुक्षिता दुस्माना हांव बुक्षिता सेसाऱ्या हांव बुक्षिता घरच्यांक हांव बुक्षिता सगळ्या जेसू तुझ्या नांवान हांव बुक्षिता दुस्माना हांव बुक्षिता सेसाऱ्या हांव बुक्षिता सगळ्यांक हांव बुक्षिता घरच्यांक जेसू तुझ्या नांवान हांव पातकी सोम्या काकुळ चिक राग मोसो पयस कर मोखान भरून हांव जियेता हांव पातकी सोम्या काकुळ चिक राग मोसो पयस कर मोखान भरून हांव जियेता हांव बुक्षिता दुस्माना हांव बुक्षिता सेसाऱ्या हांव बुक्षिता घरच्यांक हांव बुक्षिता सगळ्या जेसू तुझ्या नांवान
हांव बक्षितां दुस्माना हांव बक्षितां सेसाऱ्यांक हांव बक्षितां सगळ्यांक हांव बक्षितां घरच्यांक जेसू तुज्या नांवान सर्व आमी उबी रावया देवाचें उतर आयकोनच्याक आमकां सामी आयती करता आसतना पवित्रत्म्याक आमचे मदें ह्या घडी आमी येवकार करया. सर्व आमचे हात आमी जोडया, तळे आमचे दांबया. पवित्रत्म्याची मजत ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया. तसो देवाचो आत्मो सताचो आत्मो ह्या घडये आमचे मदें येवन दी. ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक देवाचे उतराक कान दिवच्याक, देवाचें उतर नियाळ करच्याक, आमच्या काळजांत जगोवन दवरच्यात, जिवितांत आमी परगट करच्याक सोमी आमकां ह्या घडये प्रेरण दिवन दी. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवन दी, आमच्या मतीक उजवाड दिवन दी, जानवाय दिवन दी. म्हण ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. कोंकणी भक्तीक 280 280. पवित्र आत्मा दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला पवित्र आत्मा दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ए पवित्र आत्म्या, ए पवित्र आत्म्या, ए पवित्र आत्म्या, आत्म्या पराक्लिता भुसुंदरा आमच्या दया पवित्र करणारा जावन तुका सांभोमा करता भक्ती आराधना येतो पवित्र दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ए पवित्र आत्म्या, ए पवित्र आत्म्या, ए पवित्र आत्म्या. ಲುಕಾಸ್ ವಂಜೆಲ ಅಧ್ಯಾಯ 22. ताणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा वेलो. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणान मदेंच आकटें घालन भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदेगात पेद्रूय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या सरशी बसून आसलेल्या पेद्रूक कोणी एके साकरणीन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली, होय ताचे सांगत आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, स्त्रिये हांव तुका वळखना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हणलें, तूंय तांचे मदलो एकलो. पेद्रून ताका जाप दिली, हांव न्हय. उपरांत सोडून एक वरा उपरांत आनी एकलो बसून म्हणालो, खंडीत जावन हो तांचे सांगत आसतलो, कित्याक हो गलिलायाकार. पेद्रू म्हणालो, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान सात घालो. तवळ सोम्यान पाटी घुंवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज कोंब्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सर्व आमी बसया. बास्केटबॉल खेळ कोणाक कळीत आसा?
ह्या खेळांतलो एक वर्तो खेळगाडी जावन आसा, ताचें नांव मायकल जॉर्डन म्हणून. आनी हो एक वर्तो खेळगाडी लेजंडरी प्लेयर म्हणटात ताका बास्केटबॉल गेमान. हो लेजंडरी हो इतलो व्हडलो प्रख्यात जावच्याक एक ल्हानशें कारण आसा. कारण इतलेंच तो खेळो नासले ते क्लबांत त्या पंगडांत ताका दवरलो, पूण हर एक पोटी खंयच्याय स्पोर्ट्स मिटाक वा खंय कॉम्पिटिशनाक वेता आसतना ताका हर एक पोटी त्या पंगडांत खेळोंक सोडच्या बदलाक ताका हर एक पाटी भायर सबस्टिट्यूट प्लेयर जावन वा सर्तीक खेळगाडी जावन भायर सराव वयताले. आनी एक दीस हो मायकल जॉर्डन आपल्या कोचा लागीं सांगता, तरबेतदारा लागीं सांगता, तूं म्हाका हर एक पाटी आपोवन व्हरताय, हर एक पाटी हांव पंगडांत आसता, पूण तूं म्हाका खेळोंक सोडिनाय कित्याक? आनी तो वेळ तसो कोच म्हणालो, तूं बरें खेळटाय ना म्हूण हांव सांगना, पूण तुजे लागीं एक विकनेस आसा, तुजे लागीं एक अस्कतकाय आसा तुज्या खेळांत. तें कितें म्हळ्यार तुका फ्री शूट्स मेळटाना ते तूं बॉक्सान करेक्ट घालूंक शकनाय. फ्री शूट्स मेळ्ळ्यार कितें जाता, चडीत अंक मेळटा. ते फ्री शूट्स घाले जाल्यार चडीत अंक मेळटात. तशें तुका मेळ्ळे दळा तूं हे दोन सरी सोमा सारकें घालूनाय देखून ते फ्री शूट्स तुका मेळटाना तूं सारकें घालनाय देखून तुका आमी पंगडा भितर व्हरूंक आमकां कश्ट मारतात. आनी हे त्या खेळगड्याक म्हणजे मायकल जॉर्डनाक एक कितें भोगलें ताका. आनी देखून तो पाटी वेता. पाटी गेल्या उपरांत ताच्या कोचान सांगली ती उतरां ताच्या मोतीन तो दवरता. म्हजे लागीं आसली एक अस्कतकाय, म्हज्या कोचान म्हाका सांगल्या ह्या अस्कतकाय तो हांवें वयर येवंक जाय, ह्या उणेपणांत हांवें वयर येवंक जाय म्हणून तो एक निर्धार करता. निर्धार घेवन तो अशें करता की हर एक दीस तो प्रॅक्टीस करता आसतना ताच्या थंयसर बास्केटबॉल ग्रावंडान प्रॅक्टीस करता आसतना तो बॉल काण घेवन फ्री शूट्स घालूंक आराम करता. फ्री शूट्स घालून दिसाक हर एक दीस 500 शूट्स करतालो खंय. तो 500 पाटी बॉल थंयसर बॉक्साक उडोवंक प्रयत्न करतालो खंय. पूण हर एक पाटी जाय नासलें. पूण प्रयत्ना वयर करन एक दीस असो आयलो की तो प्रॅक्टीस करता आसतना 500 पाटी उडयलोलो बॉल 500 पाटी त्या बॉक्सा भितर करेक्ट पडलो. आनी ह्या दिसा तो पाटी कोचा लागीं वचून सांगता, हांव तरबेत जालां, म्हाका अवकाश दी. आनी ताच्या उपरांत कितें घडलेलें आसा तें सगळें एक इतिहास, हिस्ट्री म्हणयत. कित्याक ताच्या उपरांत मायकल जॉर्डना बरी एकलो खेळगाडी बास्केटबॉल खेळांत येदोळ मुसरी दिसून येवना म्हणटात खेळगाडी. मग इश्टान कित्याक हें घडीत हांवें सांगलें. आयच्या सुवार्थेक एक पाटी दीस लावचे प्रयत्न आनी म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक ल्हानशें संदेश घेवचे प्रयत्न आमी करया. हाची सुवार्ता आमी आयकली सुवार्ता पेद्रून जेजूक 3 पावटी नेगार केल्लें घडीत. आतां हें घडीत हांवें कित्याक काडलें, कित्याक म्हळ्यार पास्काच्या काळार आमी आसा. तुमी चिंतूक पुरो जेजूच्या कश्टा मरणाचो विशय आमी खरेंच मानता काही नियाळ करी जाल्लो कोण ना म्हणून. पूण हांगासर जेजूच्या कश्टा मरणा विशयान न्हय, बगार पेद्रूचेर एक दिश्ट लावचे प्रयत्न आमी करया. पवित्र पुस्तकांत पेद्रूक आमी वर्तो स्थान दिता. पवित्र पुस्तकांत मात्र न्हय, पवित्र सभेंत वर्तो स्थान आमी दिता. कित्याक जेजून आपयलेलो पयलो अपोस्तल तो न्ही. त्या तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर सगळी रात ताणें मासली धरूंक प्रयत्न केल्लें. माथेवाच्या वांजेलांत घडीत आमी वाचता. आनी थंयसर सगळी रात कांयच ताका मेळ्ळें ना. आनी तो वेळ जेजू सकाळीं फांत्यार थंयसर शिकोण दिवंक आयिल्लो. शिकोण दिन जाल्या उपरांत पेद्रू लागीं विचारता, कांय मासली पडली की ना म्हणालो तो. अळे तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या कुशी उडय, तुका मासली मेळटली. सुताराच्या पुतान एका मासले पागतेल्याक मासलेच्या पागीक सांगली उतरां. आनी त्या उतरांक कान दिवन पेद्रू जाळ उडयता. एक रासभर खाटभर भरून ओमतोंची मासली ताका मेळटा. आनी ह्या वेळार तडीर आयिल्लो सो पेद्रून सांगली पयलीं उतरां जावन आसात. म्हजे सरशिल्लो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. आनी ह्या उतरांक जेजून ताका दिल्ली साप जावन आसा. येदोळ मुसरी तो मासली पागतलोय आनी मुखार तो मनशांक पागतलोय, म्हजो पाटलाव कर. त्या उतरां मरिफात पेद्रूक एक विशेष आपोवणें जेजून दिल्लें, मनशाक पागचें एक विशेष आपोवणें. आनी पेद्रूच्या सगळ्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार तें आपोवणें ताणें स्पश्ट रितीन जियोवचे प्रयत्न केल्लें. पूण जाल्यारय पेद्रू ताच्या जिवितांत एक पावटी चुकोवन पडलो.
पेद्रू एक पटी सुकोन पडलो. जेजू कितें सांगता ताका? जेजू ताच्या निमाण्या घडयांनी आसा. जेजूच्या कश्ट ताका धरूंक वेच्या पयलें जेजू त्या गेत्सेमनी मळ्यांत आसलो. ताचे काळजाचे आटे विटे ताच्या देवा सांगता तो वांटून घेवन आसलो, मागणें करनासलो. आपोस्तलांक की तो शिकोनासलो मागणें करा, ओत्मो तयार आसा वय कूड अस्कत ते अस्कत काय तो वयर जावन मागणें करी जाय म्हणून आपोस्तलांक आपोवन दिनासतना पेद्रोची उतरां जावन आसात. हेर सगळ्यांकी तुजे वयर बावाट सुकत जाल्यार, विश्वात सुकत जाल्यार, हेर सगळे तुका सांडून गेल्यार हांव तुका सांडून वेसोना म्हणली उतरां. एका रितीची दैराची उतरां ताणें उसारत आसतना जेजून ताका सांगलें, आयच्या राती कोंबो 7 घालचे पयलें 3 पोटी तूं म्हाका नाकारतलोय. 3 पोटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजून पेद्रूचे एक वीकनेस दाखोवन दिल्लें, अस्कत काय दाखोवन दिल्ली. पूण कितें जाता मोगाच्या इश्टानो? पेद्रू ताच्या सक्तेचेर पातयेलो आनी निमाणें त्या अस्कत कायेंत वचून पडलो. त्या अस्कत कायेंत वचून पडलो आनी हाचो परिणाम जावन पेद्रूच्या जिवितांत एका रितीची सुखी दाड येवचें तसलें गडीत आमी आयकलें. आनी तें जावन आसा आयच्या सुवार्थेंतलें वाचप. तेका 3 पोटी येवन सांगतात तूं ताचे सांगत आसुलोय, तूं ताचो आपोस्तल. पूण पेद्रू सांगता ना, म्हाका आनी ताका संबंदच ना, म्हाका ताची वळखच ना, हांवें ताका पळोवंकच ना. ही जावन आसलीं पेद्रूची उतरां. मोगाच्या इश्टानो, कित्याक अशें जालें पेद्रूच्या जिवितांत? कित्याक अशें जावंक पावलो पेद्रूच्या जिवितांत? अजून आमी पेद्रूक ताचो स्थान मान पाटी काडून ना. पेद्रू आमच्या पवित्रसभेचो पयलो पाप साहेब जावन आमी ताका वलायता, सांताचो मान ताका आमी दिता, आल्तारीचो मान आमी ताका दिता. पूण जाल्यार पेद्रूच्या जिवितांत एक ल्हानशे सुखी धर्मान एक ल्हानशी अस्कत काय देवान ताका दाखोवन दिल्ली. त्या अस्कत कायेक ताणें खाण दिनातल्याचो परिणाम जावन ताच्या जिवितांत तो पडलो. 7 रितींनी तो पडटा. मोगाच्या इश्टान ह्यो 7 गडितां पवित्र पुस्तकांतली आमी उल्लेख करची आनी मुखार म्हज्या आनी तुज्या जिविताक लक्ती जावचे तसली जावन आसात. म्हाका आनी तुका सांगाता जेजू एका रितीन आमच्या कानांत कांय एक संदेश घालचे प्रयत्न करता. सुकोवन पडतेल्यात जागृत रावा. सुकोवन पडतेल्यात आमी जागृत रावंक जाय. कसले हे 7 संगती सुवार्ते मरिफात एका फाटल्यान एक आमी समजोवचे प्रयत्न आमी करया. पयलें उतरां जावन आसात. पयले पटी जावन आसा पेद्रूक सांगली ती उतरां. पेद्रून सांगली ती उतरां मातें वाचो वाजेला ते 26 वळू 33. हेर सगळ्यांकी तुजे वयर बावाट सुख जाल्यार म्हाका सुख आसोना. ही उतरांनी तो कितें सांगूंक प्रयत्न करता? एका रितीन प्रायड म्हणटा आमी, हंकारी मनोभाव. मनशा जिवितांत वो हंकारी मनोभाव साबार पोटी आमकां पडाशें करता. कसलो हंकारी मनोभाव? आमी ओवर कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी. ओवर कॉन्फिडन्स आमच्या जिवितांत आमी आमचे वयर सडीत विश्वासी जावन रावचें. म्हज्या सक्ते वयर हांवें सडीत विश्वासी पण दाखोवचे प्रयत्न देवाच्या सक्तेचेर न्हय, बगार म्हज्याच वैयक्तीक जिविताचेर. हांव बऱ्यांतलें बरें खाण खाता, बऱ्यांतलें बरें वातावरणांत हांव जियेता, म्हाका कांय पिडा येना. असले एक ओवर कॉन्फिडन्स. हांव कितलोय गळटा, म्हज्या आस्तबदीक हांव पुजावन दवरता, म्हाका कितेंच जावचें ना. ओवर कॉन्फिडन्स. पेद्रूच्या जिवितांत असलेच एका ओवर कॉन्फिडन्साक पावुल्लो तो हाचे मरिफात ताच्या जिवितांत पडटा. तो ताच्या जिवितांत पडटा. पेद्रू ताच्या जिवितांत पडलेलें पयलें कारण जावन आसा ताच्या जिवितांतलें हंकारी मनोभाव. देखून मोगाच्या इश्टानो, जेजू म्हाका आनी तुका आज आपोवणें दिता. तें ओवर कॉन्फिडन्स तुजे लागीं आसा गी, आजच तें देगेन दवरचें प्रयत्न कर. आजच तुज्या काळजांतावन काडचें प्रयत्न कर. कित्याक जेजूची उतरां जावन आसात, म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकनात. परच्या आयताराची उतरां परच्या आदल्या आयतारा आमी नियाळ केल्ली उतरां, म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकनात. मोगाच्या इश्टानो, ओवर कॉन्फिडन्स सेल्फ कॉन्फिडन्स आमकां जाय ना म्हूण हांव सांगना. पूण म्हजेच तकी सगळें जाता, म्हजेच वरवीं सगळें जाता म्हणून हंकारी मनोभावान उलयल्यार थंयसर देव एक दीस वाट दाखयता. तें तुजें तावन कितेंच जायना म्हणलें. देखून हें जावन आसलें पेद्रूच्या जिवितांत ताणें पडण्याक कारण जाल्लें पयली सूख.
दुसरी सुख जावन आसा मातेवाचो वांजेल अध्याय 26 वाक्य 34 तावन 36 हांगासर कितें जाता जेजूची उतरां ताणें सांगता आसतना जेजू ताका सांगता थंयसर आपुरबायची उतरां जेजून सांगलेलीं आसात जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आयचे राती कोंबो 7 घालचे ते 3 पावटी तुका नाकारतले पूण जेजून पेद्रून जाप दिवन म्हणालो म्हजे सांगता तुका जीव दिवची गरज पडली जाल्यार हांव तुका सोडचो ना वा नाकारचो ना असो अर्थ कितें जेजून सांगलें ताका पूण मनीस कान दामचे प्रयत्न करता पेद्रून कान दामचे प्रयत्न केले पेद्रून कितें म्हणालो जेजू सांगून आसा ताका हळे तूं सुख करूंक आसाय तूं सुकोवन पडटलोय पूण पेद्रू कान दामल्यार आयकना आमकां म्हाका इश्टान देव आमकां सांगता विविध हंतांनी म्हाका आनी तुका परत आनी परत देव सांगचे प्रयत्न करता पूण मनशाकूळ कान दामता हाचे मरिफात आमी हर एकली सुकोवन पडटा मनशाकूळ कान दामता संवसार कान दामता देवाच्या उतराक आनी हाचे मरिफात मनीस पातकांत पडोता अस्कत कायंत पडता देव विविध हंतांनी उलयता मोगाच्या इश्टान देव खंयतावन उलयता आमी परण्या सोल्ल्यातावन पवित्र पुस्तकांतावन आमी पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा देव रायां मरिफात उलयलो देव निती करता मरिफात उलयलो देव मैजे मरिफात उलयलो देव याजकां मरिफात उलयलो देव प्रावाद्या मरिफात उलयलो देव जेजू मरिफात उलयलो देव आपोस्तलां मरिफात उलयलो देव सांगता परत आनी परत सांगता पवित्र पुस्तकां मरिफात परत आनी परत आमकां सांगता जागवणी दिता पूण मनशाकूळ कान दामता आनी कान दामलेल्याचो परिणाम जावन मनशाकूळ पडटा पेद्रून केल्ली दुसरी सूख म्हज्या आनी तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांती देव विविध हंतांनी सांगता मोगाच्या इश्टानो कशें सांगता आमची आवय बापाय मरिफात देव आमकां सांगोंक पुरो आमच्या घरांत आसच्या मालगाड्या व्यक्ती मुखांतर देव आमकां जागृतायेची उतरां सांगोंक पुरो देव आमच्या ऑथॉरिटीज वा आमच्या अधिकारां मरिफात आमच्या वडिलां मरिफात सांगोंक पुरो आत्मीक वडिलां मरिफात सांगोंक पुरो आमकां कानुना मरिफात सांगोंक पुरो आमकां कुंसारा मरिफात सांगोंक पुरो देव आमकां सांगता परत आनी परत जागवणी दिवचे प्रयत्न करता पूण जेन्ना हांव आनी तुमी कान दामले जाल्यार देवाच्या उतराक आमी कान दिवंक सकना जाल्यार हांव आनी तुमी पडणेक कारण जाता आनी हें जावन आसा पेद्रूच्या जिवितांत पडोवंक कारण जाल्लें दुसरें कारण वा दुसरी सूख तिसरें जेजूची उतरां मातेवाचो वांजेल अध्याय 26 वळू 36 जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या मळ्याक येवन पावलो तांकां म्हणालो तुमी हांगा बसा आनी हांव पेल्यान वचून मागणें करता पूण जेजू मागणें करूंक गेल्ले दवळ पेद्रो आनी उरले शिस कितें करनासले ते न्हिदोन आसले जेजून तिसरें ताका अवकाश दिल्लो परत पडच्याक पडणेक कारण जायनातले बरी पडनातले बरी एक हंत वा एक आदार तुका आसा मागणें पूण सबार पोटी मनशाकूळ पडटा कित्याक आमी मागण्याक सांगात दिना मागण्याक अवकाशच ना वेळच ना म्हणले बरी सबारांच्या कुटुंबांनी जिवीत जीवन आसा थोड्या दिसा पयलें एक चली म्हजे लागीं आयिल्ली उलोवंक चली PUC शिकचें भुरगें आनी ते म्हणाले फादर म्हज्या कुटुंबांत वीद वावळी जाल्या फादर वीद वावळी कालें जालें कितें जालें सांग म्हळें हांवें आनी ती चली एका फाटल्यान एक म्हणाली फादर म्हजी पप्पा मम्मी डिवोर्स जाल्यांत डिवोर्स जावंक कारण आशिल्लें कित्याक म्हजो पप्पा म्हाकाच एका कुशीन एब्यूज करतालो म्हाका कुडीक बादाक दितालो आनी ते म्हज्या आवयन पळयलें आनी देखून म्हाका वेगळे रावचे आमी वेगळे रावंक आरंभ केलें आनी आमी रिफात पप्पा आनी मम्मी ती वेगळी जाली आतां हांव आनी मम्मी सांगाता जीवन आसा पूण हे सगळे वेगळे सर जाल्ले आनी म्हज्या कुडीक ताणें बादा केल्ल्याचो परिणाम जावन आतां म्हाका कोणा वयरी पातयेनी ना फादर म्हाका उलोवंकूच बेन दिसता म्हाका फ्रेंड्स सर्कल ना म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाताय म्हाका उलोवंक बेन दिसता
म्हाका कुमसार जावंक गेल्ले दाळा पाद्र्या पाडे कुमसारान पातकां सांगूंक बेन दिसता. म्हाका खंयसरी वेता आसतना मुखार रावन उलोवंक बेन दिसता. आनी ताच्या की भायर म्हज्या जिवितांत असल्या पातकाक लागून आमच्या घरा मागणें नासतना जालां. आनी मागणें नातल्या वेळार मागण्याच्या वेळार हांवें घरा आसा जाल्लें आमी मागणें करी जाल्लें पूण हांव मागणें ना म्हाका फ्रेंड्स नात. हांव म्हाका आसले एका दोगा फ्रेंड्सां सांगता त्या वेळार खंय भायर वता आनी हाचे मरिफात भोवंक वचून आराम जावन आतां म्हजें जिवीत आनीक कश्टांचें जालां. हांव सेकंड PUCचें भुरगें फादर पूण म्हाका आतांच हांवें आमाल पियोवणें आरंभ केलां. मोगाच्या इश्टानो सुकोण पडटा म्हणून परत आनी परत जेजून पेद्रूक सांगलें जाल्यार एक अवकाश ताका दिलो मागणें करूंक. कुडीची अस्कत काय आसा तयार आसा वय पूण कूड अस्कत देखून मागणें करा म्हणून सांगलें जाल्यार पेद्रू आनी उरले आपोस्ताल निदेन पडलेल्याचो परिणाम जावन तांच्या पेद्रूच्या जिवितांत पेद्रू पडलो. मोगाच्या इश्टानो आज क्रिस्ती समाज पोडण्याक बली जाल्यार एक प्रमुख कारण जावन आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंब ह्या क्रिस्तांव समर्थेंत आसो मागण्याचो स्पिरीट ताचें उणेंपण पेद्रूच्या जिवितांत पोडण्याक कारण जाल्लें. तिसरें घडीत आनी जेजू म्हाका आनी तुकाय तेंच कारण आमचे मुखार दवरचें प्रयत्न करता. चवथें कारण लुकासो वांजेल अध्याय 22 ಓಳು 54 तांणी जेजूक धरून याजकाच्या घरा वेलो. पेद्रू पयशिल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. चवथें कारण पेद्रूच्या जिवितांत पडण्याक कारण जालें फॉलोवींग एट ए डिस्टन्स. पयशतावन जेजूक पाटलाव करचें प्रयत्न पयशिल्यान जेजूक पाटलाव करचें प्रयत्न वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सोडदोड करचे. द लायफ ऑफ कॉम्प्रमायज म्हणटा आमी लायफ ऑफ कॉम्प्रमायज करचें सोडदोड करचें. सोडदोड वय गरज आसा वय पूण खंयच्याय रितीन सोडदोड करून गेल्यार बोवाडती जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत खंयच्याय संगतीक आमी सोडदोड केल्या जाल्यार तो बोवाड जिवाळ उरोवंक साध्य जाता गे. थोड्या वर्सां आदीं हांव सेमिनारींत आसतना एका फिरगेचेक थंयसर आयताराचे मिसांव वावर करूंक वेतालो. आमकां सेमिनारींत देवशास्त्र शिकता आसतना फिरगजांनी धाडटात. आमचे सेमिनारी रेक्टर आमकां सोनवार आयताराचें फिरगजांनी थंयसर ह्या जाका कुमो करूंक धाडटात. आनी अशें एका फिरगजेक हांव पावल्लो आनी त्या फिरगजेचो ह्या जाकाची एक रिवाज आशिल्ली. ताणें सोनवाराचे सांजेचे मीस जाल्या उपरांत म्हाका सांगताकान घेवन घर भेटेक वेचें. हर एका दिसा तो वेतालो. सोनवारा दिसा म्हाकाय तो आपोवन व्हरतालो. आनी एक दीस ताणें म्हाका सांगलें ब्रदर या मीस जालें या आमी घर भेट करया म्हणून ताणें आपोवन व्हरून गेलो. पयलें घर जालें दुसरें घर जालें तिसरें तशें येता आसतना एका घरा आमी पावल्या नळ्यांचें घर तें. हांवें तितलें गण्य करूं ना कित्याक हांव सेमिनारिस्ट आनी पाद्र्यापा सांगता वेतालो. ताची सत्री आली ती काणकोण हांव वेतालो फाटल्यान पाद्र्यापाच्या. आनी त्या घरा आमी बसल्या थंयसर एक स्त्री आशिल्ली तिचे लागीं उलयल्या. तिचे भुरग्या धूव आशिल्लें पूत आशिल्लो तांचे लागीं उलयल्या. ताचे उपरांत आमी बैसर भायर येता आसतना विगारांनी एक विशय थंयसर नोट केलें. काय इतलेंच तांच्या घरा नळ्यांच्या घराच्या त्या पाकाच्या पोंदा थंयसर एक नार्ल उमकळायिल्लो. आमच्या परण्या घरांनी मलगड्या घरां गेल्यार परण्या कोलवाच्या घरा बरो आशिल्ले दळा मोगी उमकळायताली वयर निंगी. तशेंच नार्ल उमकळायिल्लो घरा भायर. काल्याक वो नार्ल उमकळायला म्हणलें विगारान. तो एका मंत्रवादीन मंतूर्ण दिल्लो फादर. काल्याक मंतूर्ण दिलो ते कांय ना आमची गाय पोरू गायरान पोरू वासरू घालें पूण वासरू घाल्यार दूद दिना गाय. मागीर आमची कोंबी तिणें सुदारण एक 12 तांतयां दवरली. तांतू एक 8 हांवें रवाणेक दवरली फादर. पळयतना 3 पिलां काडल्यां. तांतू एक कवळो व्हरून गेलो. आतां 2 पिलांत. आतां हे पुरा काले फादर कश्ट आमकां देखून आमचे सेजार्न म्हणाली निकला आडे पोले अल्ल कोरपेर मंत्र मालतद आयन काट्टले पूरा सरिया पुंडू. मोगाचे इश्टानो लायफ ऑफ कॉम्प्रमायज हांगा मेळना म्हणून आनी कडेन गेल्यार जाता गी. असल्या जिवितांत अर्थ दिसून येना.
फॉलोविंग एट ए डिस्टन्स. पेद्रू जेजूच्या पयशिल्यान येवन पाटलाव करनासलो. पयशिल्यान पाटलाव केल्यार क्रिस्ती जिवितांत आमी जेजू सांगता रावोंक जायना. पयशिल्यान पाटलाव केल्ल्याचो परिणाम जावन आमच्या घरांनी खंयचे खंयचे येवन पवित्र पुस्तक उक्ते कर. पवित्र पुस्तक कशें सांगता, तुमी जे मरयेक पातयेन वचो, तुमी तें करन वचो, इगर्जेक वचोन वचो सांगल्या कुठले आमची जायती भाव भयणी तांकां पातयेतात, इगर्जेक येचे रावयतात, खंय खंय वचोन आराम करतात. कितल्याशा पंगडांनी आमची क्रिस्तांव भयणी भाव भयणी आज थंयसर घरांनी मेळटात, हॉलांनी मेळटात. कित्याक? कारण इतलेंच लायफ ऑफ कॉम्प्रोमायज. लायफ ऑफ कॉम्प्रोमायज बावार्थ दोणींनी जाला. दोणींनी पांय दवरल्याचो परिणाम. देखून मोगाच्या इश्टानो, चवथें कारण पेद्रूच्या जिवितांत पडण्याक कारण जाल्लें फॉलोविंग एट ए डिस्टन्स. पयस तावन आमी जेजूचो पाटलाव करचे. जेजूचो पाटलाव करीचे तर लागीं येवंक जाय, पयस तावन पाटलाव करूंक जायना. वाट चुकतली, जेजूचो दिसचो ना एक दीस. पांचवें कारण पवित्र पुस्तकांत जोआंच्या वांजेलांत आमकां सांगता. जोआंचो वांजेल अध्याय 18 वळ 18 बोर आपुरबायची उतरां. सिमोन पेद्रो जेजूक नाकारच्या पयलें थंयसर हिंव कातालें देखून साकोर आनी नावकार इंगल्याचे आकटे पेटोवन ताच्या भोंवतणी उबे रावून दग घेताले आनी पेद्रूय ताचे सांगाता रावून दग घेतालो. आमी चिंतूंक पुरो, त्या युवाच्या काळांत पेद्रून आकट्या मध्ये रावून दग घेतल्यांत पेद्रूक कालें समस्या जालें म्हणून. मोगाच्या इश्टानो, पेद्रू हांगासर दग घेता आसतना ताचो मेस्त्री कालें करनासलो. ताच्या मेस्त्रीक शिक्षा जावन आसली. द मास्टर इज सफरींग अँड द फॉलोवर इज टेकिंग द प्लेजर. मेस्त्री कश्टोन आसा आनी आसो पाटलावदारी ताचो आपोस्तल कुडीचें सूख घेवन आसा. कुडीचें सूख घेवन आसा. द स्पिरीट ऑफ प्लेजर म्हणटा आमी. स्पिरीट ऑफ प्लेजर. स्पिरीट ऑफ प्लेजर कितें हें स्पिरीट ऑफ प्लेजर? आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या क्षणीक सुखाच्या आवडेंत आमी भोंवचे वा ताका आशेवचे. क्षणीक सुखाच्या संगतीक आमी आशेवचे प्रयत्न. ह्या क्षणीक सुखाच्या आशेवन लब्धून रावून पेद्रू बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पडणी जाता. मोगाच्या इश्टानो, क्युरियोसिटी आमच्या जिवितांत सबार पोटी. युवा मध्ये हें चड दिसून येता. हांव युवा जाणां मदें वावर करचो व्याजाक. आनी युवा जाणां मदें एक चिंताप आसा. एक पोटी ट्राय केल्यार कालें प्रॉब्लेम फादर. एक पोटी पळयल्यार कालें प्रॉब्लेम फादर. एक पोटी टेस्ट केल्यार कालें प्रॉब्लेम फादर. क्युरियोसिटी. आनी एक पोटी त्या कुशीन गेल्लो व्यक्ती तो एक पोटी तावन 2 पोटी जाता, 2 पोटी तावन 4 पोटी, 4 पोटी तावन 8 पोटी, 8 पोटी तावन 16 पोटी. तो गेलोच मागीर गेलोच. देखून द स्पिरीट ऑफ प्लेजर म्हणटा आमी. मनशा जिवितांत त्या सुखाक आशेवचे प्रयत्न, नवो अनुभव आमकां मेळटा म्हणून ताच्या फाटल्यान धांवचे प्रयत्न. आनी असो परिणाम जावन मनशाकूळ पडटा. द स्पिरीट ऑफ प्लेजर. देखून दिसपट्ट्या जिवितांत असल्या पडणेक कारण जावंक आमकां हे सुखी हे ल्हान संगती आमकां कारणाच्यो जातात. लुकाचो वांजेल अध्याय 21 वळ 34 आमकां सांगता. जेजूची उतरां पळया. तुमचेर सत्र येसो दोळो दवरा. फेस्ता मार्चांत आमाल पिवणांत आनी हे जिणयेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतनांतलेले बरी पास पडलेले बरी तुमचेर येत. मोगाच्या इश्टानो, स्पिरीट ऑफ प्लेजर. डू नॉट रन बिहायंड स्पिरीट ऑफ प्लेजर. घडयेच्या क्षणीक संतोषाच्या संगती फाटल्यान धांवल्यार मनशाकूळ पडटा, मनीस पडटा, अस्खतकायेंत पडटा आनी हाचो परिणाम जावन हांव आनी तुमी होगडावन घेता. हांव आनी तुमी जेजूक होगडावन घेता. देवाचें हजरपण होगडावन घेता. हांव आनी तूं पडटा. 6 लुकाचो वांजेल अध्याय 22 वळ 55 कितें म्हणटा? वळ 55. आंगणांत मोदेंच आकटें घालन भोंवतणी ते बसोन आसतना तांचे मोदेगात पेद्रूय वचून बसलो. तांचे मोदेगात पेद्रू वचून बसलो. कोणाच्या मोदेगात वचून बसलो?
आपोस्तलांच्या मोदे न्ही थंयसर आपोस्तलांतले आपोस्तल पुरा पिडच्या जेजूक धरतना पुरा दवल्यात आनी थंयसर कोणी नातले पेद्रू आसुल्लो आपोस्तला पैकी पेद्रू मात्र जेजूक पयशिल्ल्यान पाटलाव करून हेणे तेणे भोंवण आसुल्लो पडून आसा ताच्या जिवितांत तो आनी ह्या वेळार पेद्रू खंय वचून बसता पेद्रू वचून बसता एका पंगडा सांगता कसलो पंगड तो पंगड जेजूचो पंगड न्हय स्पष्ट समजून घेया तो पंगड जेजूचो पंगड न्हय कित्याक तो राजांगणा भितर आसले लोक तो राजांगणा भितर आसलो लोक राया आसलो लोक जेजूचो लोक न्हय जेजूच्या विरोध आसलेलो लोक तो आनी जेजूच्या विरोध आसलेल्या लोकांक सांगता तसल्या एका पंगडा सांगता पेद्रू वचून बसलो आनी हें जावंक पावलें पेद्रूच्या जिवितांत सोवें कारण ताच्या जिवितांत पडच्याक मगचनो बॉन्ड आमचे संबंध आमी कोणा सांगता आसाव ह्या सवालाक जाप आमी सोदूंक आसा म्हजो पंगड कसलो म्हजो पंगड जेजूचो पंगड गी म्हजो पंगड क्रिस्त सांगताचो पंगड गी म्हजो पंगड बावडती लोकांचो पंगड गी म्हजे इश्टागात जेजूच्या इश्टागाते बरी पवित्राचो पंगडाची इश्टागात गी आज म्हाका सवाल विचारची गरज आसा पेद्रू तसल्या एका पंगडांत पडलेल्याचो परिणाम जावन पेद्रूच्या जिवितांत पेद्रू पड्डूंक कारणाचें जालें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमच्या पडणेक कारण जावचें आनी एक कारण जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी आसचो पंगड खंयचो म्हणलें म्हजे इश्ट कोण हांव कोणा लागीं उलयतां कसल्या संबंधाच्या व्यक्ती लागीं म्हजो संवाद चलता कसले व्यक्तित्वाचे व्यक्ती ते जड्ज करचे न्ही जडती करची न्ही बगर तांचें व्यक्तित्व कसलें बरें गी पाड गी आज आमी नियाळ करूंक आसा बऱ्या व्यक्तीच्या पंगडा सांगता आमी आसा बरो बोवार आमचो आसा बरो बोवार म्हणटा आमी पवित्र बोवार आमचो आसा बवाडती बोवार आमचो आसा तसल्या बोवारांत आमचें जिवीत पाड जायना खोट्या व्यक्तीच्या संबंधांत पजड्या व्यक्तींच्या संबंधांत असले उणेपण अस्कत काय उलोवच्या व्यक्तीच्या मदें हांव आनी तूं रावलो जाल्यार आमचे जिवीत तल्याच संगतींत बली जावन आमी पडटा हें जावंक पावलें पेद्रूच्या जिवितांत आनी एक कारण पेद्रूच्या जिवितांत पडण्याक कारण जाल्लें तसलें आनी निमाणें पेद्रू लुकासो वांचेल अध्याय 22 वोळ 56 तावन 60 हांव सगळें वाचूंक वचना पूण केवल एक वाक्य हांव सांगता पेद्रोक कोण एका साकरणीन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली होय ताचे सांगता आसतालो पूण ताणें नाकारून म्हळें हांव ताका वळखासना ह्या उतरांनीचो अर्थ कितें असो अर्थ इतलोच पेद्रून आपूण बरो म्हूण दाखोवचें प्रयत्न केलें आपूण बरो म्हूण दाखोवचें प्रयत्न वा आनीक उतरान प्लीजिंग द पीपल पेल्याक हांव बरो म्हूण दाखोवचें प्रयत्न सडीत चल्लें हांव ताचे सांगतना हांव बरो जेजूक कश्ट मेळटे आसात हांव ताचे सांगतना हांव बरो जेजूक मारते आसात ताणें देवनिंदा केल्या ताचे सांगता हांव ना हांव बरो ताणें देवाळ मोडण घालता म्हणून सांगलां हांव ताचे सांगतना हांव बरो आनी हांव बरो म्हूण सांगून कोणा कडेन सांगचें ताणें थंयसर आसलेल्या लोकांक सांगता ताणें सांगलें प्लीजिंग द पीपल पेल्या मुखार हांव बरो म्हूण दाखोवचें प्रयत्न सडीत चलता आनी हाचो परिणाम जावन म्हाका आनी तुका लोकांनी आमी बरें म्हूण सांगचें तो कितलो बरो मनीस तो मागण्याचो मनीस तो भक्तिवंत मनीस तो भांगार मनीस असली उतरां आमकां सांगचें बारी खुशी जाता आमकां आनी हें सांगच्या खातीर आमी कितें सक्कड नाटक करता कितें सक्कड आमचें मास्क घालता मुखावाडा घालता कितले सक्कड वेस पांगुरता पळय गी न्ही गी बरें म्हूण सांगूंक जाय आमकां कोणें बरें म्हूण सांगचें आमकां जेजून एकल्यान बरें म्हूण सांगल्यार पुरो संवसारा विशयांत गंत ना पूण सबारपोटी असले एका उणेपणाक अस्कतकायक लक्ती जाल्ल्या वा आणटून गेल्ल्याचो परिणाम जावन हांव आनी तुमी असले एका पडण्याक परिणामकाक पडता आनी हाचे मरी फात देवाचें हसरपण जेजूचें पवित्रपण आमच्या जिवितांत आसलें होगळावंक पळोवता म्हज्या इश्टान आज पेद्रूचेर एक दिश्ट घालचें प्रयत्न आमी केलें
आमच्या मतीन ती एक स्पश्ट चिंता दवरया. पेद्रूक हांगासर आमी नेगेटीव जावन दवरना. पेद्रूक आमी एक सकारात्मक व्यक्ती जावन आमी दवरता. पूण पेद्रूच्या जिवितांत पडण्याक कारण जाल्ले थोडे संगती आमी घेवन म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक संदेश घेवचे प्रयत्न आमी केलें. संदेश घेवचे प्रयत्न. पूण पेद्रू कितें करता निमाणें तो पडलो म्हूण ताका कळ्ळें जाल्यार तो फाटीं वचून रावता आसतना जेजू एक दिश्ट ताचेर लायता आनी ह्या वेळार पेद्रूक सारकें समजता की वय हांवें चूक आदारली. येस, आय बिट्रेड माय मास्टर. हांवें म्हज्या जेजूक, म्हज्या मोगाळ जेजूक विकृत केलें, इन्कार केलें आनी हाचो परिणाम जावन पेद्रू गळगळ्यान रडलो. ताचे उणेपण अस्कत काय तो वळखलो आनी उपरांत जेजूचो पाटलाव केलो. आनी तो पाटलावदार असलो तसलो पाटलावदार न्ही, रक्तान साक्ष दिल्लो तसलो एक पाटलावदार तो जालो. रक्तान साक्ष दिल्लो तसलो एक खरो आपोस्तल तो जालो. ताच्या जिवितांत परत तो जेजूच्या जिवानपणा वेळार ताका अनुभव जावना. तो खरो अनुभव फाटीं गेल्लो ताच्या वावराक. परत त्याच तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर थंयसर मासली धर नासता आसतना तेंच मातेवाच्या गडितांत हांवें सांगलें तें पयलें गडीत मासली धरलें तेंच गडीत परत थंयसर आसा जाता. पेद्रू सगळी रात पेद्रू आनी ताचे सांगाती मासली धरूंक वेतात, मेळना. जिवांत क्रिस्त परत थंयसर त्या तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर उबें रावून आसता. पेद्रूक सांगता तुजें जाळ दोणीच्या उजव्या बगले कुडे आनी थंयसर परत मासली मेळटा. जेजून पेद्रूक पयलें आपोवणें दिता आसतना कितें घडिल्लें तेंच घडीत परत घडटा आसतना पेद्रूक समजता होच जिवंत क्रिस्त. मोगाचें इश्टानो, त्या जिवंत क्रिस्ताचो तो अनुभव घेतिल्लो तो फाटीं येता. आपल्या आपोस्तला सांगता उरिल्ल्या सांगता मेळटा. धर्मदूतांची कृत्य अध्याय 2 पवित्र आत्म्याचे येणे तांकां फावो जाता. सुवार्थ प्रसार जावन ते वेतात आनी निमाणें आपणाक कुर्सार समर्पण करच्या मुखांतर रक्तान जेजूक तो साक्ष दिता. आज आमी ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या पवित्र दिसा ह्या पुणशेतांत हांगासर सांगता मेळ्ळ्या जेजूचो अनुभव जोडच्या खातीर. जेजू आमकां आपोवणें दिता. अस्कत काय आसा वय, पूण अस्कत काय तावन पयस राव जाय तर हांवें आनी तुवें जेजूच्या पांयां रावो जाय. जेजूचो अनुभव घे जाय. मोगाच्या इश्टानो, आज ह्या दिसा ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका तेंच आपोवणें परत आनी परत दिता. एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. सर्व आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्या हजरपणांत ह्या घडये आमी आसां. जेजू म्हाका आनी तुका पेद्रूक जागरण केल्ले बरी आमकां विविध हंतांनी जागृत करता. पेद्रूक ताणें आपोवणें दिल्ले बरी जेजू म्हाका आनी तुका विविध हंतांनी आपोवणें दिता. आपोवणें तें पवित्र पुस्तकां मरिफात आसूंक पुरो. आपोवणें तें याजक वा धार्मिका मरिफात आसूंक पुरो. आपोवणें वा जागृतकायेची उतरां म्हज्या घरांत आशिल्ल्या मालगड्या व्यक्तींत हांव आसूंक पुरो. ती उतरां म्हज्या आवय बापायच्या तोंडांत हांव येवंक पुरो. ती उतरां आमकां कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांत मेळोवंक पुरो, शर्मावान मेळोवंक पुरो, खंयसरी मेळोवंक पुरो. पूण जागृत परत आनी परत जेजू आमकां दिता. पेद्रूक सांगले बरी तूं म्हाका नेगार तोलय जागृत कर. अस्कत काय आसा, पूण ह्या अस्कतकायेंत हांव जियेन जाल्यार अस्कतकाय म्हज्या कानांत हांव घालन ताका हांव स्पंदन करिना रावलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव पडटलो. म्हज्या जिवितांत हांव पयस पेतलो. म्हज्या जिवितांत अस्कतकाय म्हज्या वयर वाडटली, म्हाका पडण्याक कारणाची जातली. जेजू ह्या घडये म्हाका तुजो आदार दी. जेजू ह्या घडये म्हाका तुजी कृपा दी. ह्या घडये आराधनांत सोम्या हांव वांटो घेता आसतना तुजी बेसांवां आमा सोमेस्तांचे ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आमा हर एकल्यांचेर तूं वत. अस्कत काय आसा वय सोम्या, पूण अस्कत काय तावन वयर ये जाय तर तुजी कृपा म्हाका गरज आसा. तुजी बेसांवां म्हाका गरज आसा. तुजो आदार म्हाका गरज आसा. ह्या घडये सोम्या तोच आदार हांव आशेता, तीच बेसांवां हांव आशेता. म्हज्या अस्कतकायेंतावन म्हज्या पडण्यातावन सोम्या म्हाका तूं सांबाळून व्हर, म्हाका तूं राखून व्हर म्हूण सोम्या ह्या घडये हांव मागतां. पाणसंकू 118 118.
सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी रात मोसोरना सर्वेस्पोराचे घरी हगे सपेना सर्वेस्पोराचे घरी रात मोसोरना सर्वेस्पोराचे घरी हगे सपेना सर्वेस्पोराचे घरी पिडा शिराना सर्वेस्पोराचे घरी कंत दुखना सर्वेस्पोराचे घरी पिडा शिराना सर्वेस्पोराचे घरी कंत दुखना सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्व आमी दिंबी घालया ह्या घडये जेजूच्या हजरपणांत आमी आसा मोगाच्या इश्टान सुमयाच्या पांयांतळी आमकां आमी समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया सादें जाता जाल्यार आमचे दोळे आमी धांपया सुमयाक आमी समर्पण करया ह्या घडये आमचें जिवीत समर्पण करया आमी आमचें कुटुंब समर्पण करया आमच्या भुरग्यां बाळांक समर्पण करया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसां ते कश्ट दूख पिडा शिडा समर्पण करया आमचें सूख आनी दूख समर्पण करया आमचे राटवळी आमचे समस्ये समर्पण करया आमची अस्कतकाय आमची पातकां आमची वडणी आमची वायट सवय आमचे अवगुण समर्पण करया आमी आमचें काम आमचो वावर समर्पण करया आमचो फुडार आमची स्वप्नां आमची मुखल्या जिवितांतय आमी दवरलेलें सर्व योजना समर्पण करया आमी आमकांच ह्या घडये समर्पण करया आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसां तें सगळें ह्या घडये समर्पण करया आमी आमच्या जिवितांत विशेष करून आमच्या काळजांत आसचे हर एक गाय बेजाराय
मोसोर राग द्वेषाची चिंतना हट हंकारी मनोभाव ओवर कॉन्फिडन्स अहम इगो म्हणटा आमी ते सगळें सोम्याक ह्या कडेन समर्पण करया. आमच्या मतींत आसा तें टेन्शन कंत आमच्या मतींत आसची सर्व चिंतना ते सगळें सोम्याक ह्या घडये समर्पण करया. म्हज्या जिवितांत ह्या घडये कितें घडोवन आसा तें सगळें सोम्याक आमी समर्पण करया. मोगाच्या इश्टान समर्पण करया. ह्या घडये सोम्याक आमी सांगया, सोम्या हांव तुजेर पाती येता, सोम्या हांव तुजेर बरबसता, सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो आदार, तूं जावन आसाय म्हजो सर्वस्व, तूं जावन आसाय म्हजी पातयेणी. तुज्या पांयांतळी हांव रावलां, तुज्या पांयांतळी हांव बसलां. हात हांवें जोडल्यात. मोगळा जेजू, म्हजें समर्पण तूं मानून घे. म्हज्या जिवितांत कितें सगळें घडोवन आसा, म्हज्या जिवितांत कितें सगळें जावन आसा, म्हज्या जिवितांत जें कितें ह्या घडये हांव अनभोग करन आसा, म्हज्या जिवितांत ह्या घडये कितें सगळें घडचें आसा तें सगळें सोम्या कितेंच पाटीं दवरिनासतना, कुस्कूट दवरिनासतना तुज्या पांयांतळी हांव समर्पण करतां. हांव भियेना, हांव लजेना, हांव बावाडतां सत मानतां, हांव पातयेतां. तुजे मुखामळाचेर हांव दिश्ट लायतां आनी ह्या घडये हें म्हजें समर्पण तुका मानवून दी म्हूण आशेतां. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 137 137. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. म्हजे सर्शेय हांव तुमकां विशेव दितलो. त्याच उतरांचेर पातयेवन ह्या घडये ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या मोगाच्या इश्टान. परत तिनस चिंतना आमच्या मतींत आमी हाडया. कुर्सां म्हळी आमी उबी आसा, जेजू मुखार आमी आसा. आमचे दूख, आमचे कश्ट, आमचे आटेविटे, आमची पिडा शिडा, आमचे अडचणी, आमचे अस्कतकाय, आमचे वायट अवगुण सगळें आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा, म्हज्या मतींत कितें घडोवन आसा, म्हज्या काळजांत कितें चिंतना आसात ते सगळें सोम्याच्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करया. सोम्याचेर ते समर्पण केल्ल्या गुर्त जावन सोमी म्हाका समाधान दिवंक आशेता, ताची बेसांवां दिवंक आशेता, ताची कृपा दिवंक आशेता, ताचे हांव दैवीक सकत म्हज्या हर एकल्या व्यक्तीत तो दिवंक आशेता. ह्या घडये सोमी तयार आसा ताच्या कृपेची बेसांवां वांटून घेवच्याक. तूं तयार आसाय ती स्विकार करच्याक तर तुजें काळीज उगड, तुजें मन उगड, तुजें जिवीत उगड. सोमी तुका ह्या घडये बेसांवांनी भरता. ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ,
ಯೇಸುವೆ ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ. दिव्यानी सोम्या मुखार आसची आमी ह्या घडी आमची विविध मागणी आमची तें सामा सोम्याक भेटोवच्याक ह्या घडी आमकां साम्या इती करया मोगाचे इश्टानो. जेजू आमचे सांगात आसा ह्या घडये सोम्या आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा. आमच्या मतींत आमच्या काळजांत कळी तें सामा आसात तो हर एकलो जाणा. मत्तेवाच्या वांजेलांत 5 जेजूची उतरां जावन आसात. तुमी मागच्या पयले सर्गीन सबाब सगळे जाणा जाल्यार तुमी अशें मागा. ह्या उतरां मरिफात जेजू आमकां हर एकल्यांक आमचे गरजो सोम्या मुखार देवा मुखार समर्पण करूंक जाय म्हणून आमकां देव आपयता. ह्या घडये मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर. मोगाच्या इश्टान आमची कुटुंबां देवान आमकां दिल्ली वर्ती खाणीक जावन आसा. ह्या कुटुंबा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत सोम्या तूं राव. आमच्या कुटुंबांत तुजो सांगात दी. आमच्या कुटुंबांत मोग मायपास शांत समाधान संतोष दादोसकाय सोडदोड बोगसाणें राजे संदान असले बरे शेगूण आमच्या कुटुंबा जिवितांत वाळोवन येवं दी सोम्या. ह्या घडये सोम्या आमची कुटुंबां तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी बर म्हणून तुज्या लागीं परतून आमी मागता. कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेजू जेजू तुये राव जेजू तुये जेजू जेजू तुये राव जेजू तुये. मागया आमी ह्या घडी आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, आमची भुरगीं बाळां सोम्या आमच्या लग्न जिवीत सफळ जावन तुवें आमकां दिल्लें जावन आसात. आमची भुरगीं बाळां आमकां मोगाचें आमचें दायज जावन आसात. मोगाळाची सो ह्या भुरग्यां बाळा थंय तुवें दाखयल्ल्या विश्वासी मोगा खातीर बेसांवा खातीर ह्या घडये सोम्या आमी तुका ऋणी जावन आसा. तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्या बाळाक युवा जनाक तुज्या पांयांतळी सोम्या ह्या घडये समर्पण करता. आशिर्वादीत कर सोम्या तांचें जिवीत, आशिर्वादीत कर सोम्या तांचें शैक्षणीक जिवीत, आशिर्वादीत कर सोम्या तांचो फुडार, आशिर्वादीत कर सोम्या तांचे शेगुणा बरी जिवीत. विशेष करून सोम्या तांच्या जिवितांत तूं तांचो मुल्या फातर जा, तांच्या जिविताचो तूं आदार जा, तांची मेटां सांबाळ. विशेष करून अस्कत काय उणेपण वायट वडण्याक तांणी बली जाल्यात जाल्यार ह्या घडये सोम्या तांकां तूं पाटी हाड. तांचे जिवीत सोम्या तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी सोबय म्हणून ह्या घडये तुजे मुखार दिव्यांनी पडून आमी मागता. म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तूं धरून म्हजो हांव दिता तुका हांव म्हजो सांगा. भिनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. त्या घडये सोम्या दिंब्यांनी पडून आमी मागता. पिडेस्त भाव भयणी खातीर मोगाळा जेजू ह्या घडये ह्या आराधना वेळार विशेष करून पिडेस्तान स्वामी उगडास काडटा, मालगड्यान स्वामी उगडास काडटा. पिडा शिडा मनशा जिविताचो वांटो जाला सोम्या. मोगाळा जेजू ह्या घडये हर एका पिडेस्त भाव भयणीक, पिडेन कश्टांतल्या अस्कत जालेल्या हर एका व्यक्तीक, घायल्ल्या व्यक्तीक सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता.
सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर सोम्या तांकां तूं आपड तांकां तूं खूण कर सोम्या बऱ्या भलायकेची आशा घेवन बऱ्या भलायकेची विनवणी घेवन जायतीं जाणां ह्या पुणतळाक तुज्या पांयां तळी पावलेलीं आसात सोम्या ह्या घडये सोम्या तांचेर तुजी मोवाळ दिश्ट लाय ह्या घडये सोम्या तांकां तूं आपड कशें त्या रक्तास्त्रावान भरलेली स्त्री तुज्या फाटल्यान येवन तुजेर वस्तूर तिणें आपडलें तिच्या जिवितांत दैवीक सकत पाशार जाली गुण जाली आनी ती भियेल्ली ती म्हणाली हांवें आपडलें वय सोम्या पूण जेजून ताका म्हणलें जावन आसा उतरां तुज्या बावडटान तुका बरी केली समाधानेन वच मगळा जीस ह्या घडये त्याच पातयेन बावडटान तुज्या पांयां तळी हांव उबो आसा तुज्या पांयां तळी हांव उबी आसा मगळा जेसू आम्हा सोमेस्तांक तुज्या कुरपेच्या बेसावांनी तूं बर पते करून बऱ्या भलायकेची आशा घेवन आयिल्ल्या तेसावां घेवन आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुज्या कुरपेन बर सत्तेन बर स्पर्शान बर बऱ्या भलायकेचे देणे तुज्या कुरपेन ह्या घडये सोम्या ह्या मेजातावन वाळोवन दी म्हूण आमी सोम्या तुज्या लागीं परतून मागता सोम्या जेसू काळ्याक म्हज्या कांनी म्हणया जेसू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची सर पिडे म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी कुरपेची सर पिडे म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी ह्या घडये सोम्या विशेष करून आमी मागता विविध रितीच्या वायट सवयांक अवगुणांक बली जावन आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमी उगडास काडटा मगळा जेसू आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबाचे वडील आसूंक पुरो भुरगीं आसूंक पुरो युवा जाण आसूंक पुरो हर एक जायते जाणां विविध रितीच्या वायट सवयाक अवगुणाक बली जावन तांचे जिवीत तांणी नश्वार केलां तांच्या कुडीक तांणी बादाक केला मात न्हय तांच्या कुटुंबाक तांणी बादाक केला समाजेंत बादाक हाडला ह्या घडये सोम्या असल्या वायट अवगुणाच्या सवयेक बली जावन लपतून जिवन आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयांतळी सोम्या आमी समर्पण करता तुवें सामको आपण दिलां लोकांच्या वांजेलांत वायट सवयाक अमल पेवण्याक संगती जावन तुमचे जिवीत पाड करिनाका तुवें आपण दिलां सोम्या ह्या घडये ह्या सोम्या असल्या व्यक्तींक तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता तांच्या जिवितांत नवो उजवाड फांकय तांच्या नव्या जिवितांत नवो भरवोसो तांकां तूं दी असल्या वायट अवगुणांतावन तांणी भायर येवंक तांचे जिवीत पवित्र जियोंक तांची जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक सोम्या तांकां तुज्या आशिर्वादांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर म्हण ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी मागता तूं सोम्या बरवोसो तूं सोम्या बरवोसो रक्षक बरेदिवसो जिनेसुसा जैदिवसो ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी दिंब्यांनी आसा नाना रितीची तेसावां आमच्या काळजा मनांत आसात मगळा जेजू विशेष करून विविध रितीचे कश्ट आमच्या जिवितांत रेवडोळ गेल्यात आर्थीक रितीचे अडचणी आसूंक पुरो संबंधाचे कश्ट आसूंक पुरो विविध आमी हातीन धरिल्ली योजना पंथाक पावंक येतनांत विविध रितीचे समाजे कुटुंबाचे समस्ये जाग्याचे समस्ये आनी कितें समस्ये घेवन सोम्या आमी हांगासर आयलेले आसा कामाच्या सोदनेर आमी आसा जायत्या जाणांक काम मेळटेत नासले समस्ये आसूंक पुरो वेगवेगळे बरें शिकप जोडूंक कश्ट जाते आसात सैरीक मेळटेच नांत आनी कितें कृशेचे उदकाचे समस्ये कशेंत वावरांत प्रतिफळ लाभतेत ना असले नाना रितीचे समस्ये असले नाना रितीचे कश्ट आटेविटे अडचणी घेवन सोम्या ह्या घडये ह्या पवित्र तळार तुजो आदार मागोवन आमी हांगासर आयलेली आसा नाना रितीचे समस्ये घेवन मगळा जेजू ही तुजी परजा तुका सोदून आयल्या कशें
जोनच्या वांजलांत आमी पळयता अध्याय 6 थंयसर जायतो लोक तुका सोदून आयलो कित्याक तांच्या जिवितांत तूं बरें करताय म्हणून आशेवन ती आयली तेस बावाडटान तेस पातीन सोम्या ही तुजी परजा तुका सोदून आयल्या मगळा जेजू ही तुजी परजा आशेवन आयल्या तुजें तोंड बरेंपण जातलें तूं आमकां आदार दितलोय आमची दुकान तूं पुसतलोय आमचे खांदा वयले बारादीक जू तूं उणें करतलोय आमच्या मतीन काळजांत तशें विविध रितीचे नकारात्मक चिंतना तूं पयस करतलोय समाधान दादोसकाय आमकां मेळटली असलो एक बावडत घेवन असली पातयेनी घेवन मगळा जेजू जायतो लोक ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवंक हांगासर आयला ह्या मगळा जेजू ह्या तुज्या परजेचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आशेवन आयिल्लें तांकां तूं फावो कर सोम्या मागोन आयिल्लें तांकां तूं दी सोम्या तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा ती दादोसकाय तो संतोष तें समाधान तें सगळें सोम्या ह्या घडये तो फावो कर विशेष करून तांच्या कश्टांच्या त्या जिवितांत तांच्या संदिग्ध जिवितांत तांच्या राटावळीच्या जिवितांत तांच्या समस्यांच्या जिवितांत सोम्या तूं जा तांचो आदार तूं जा तांचो बरवसो तूं जा तांची पातयेनी म्हूण सोम्या परतून दिंबियांनी पडोवन आमी मागता आयक मुझे माने सोम्या देवा उधार काळी स्तुती माका आयजाती जुआंच्या उगडापणांतलें पुस्तक अध्याय 5 निसर वळ 4 आनी मुखारा पुरबायची उतरां आसात सर्गी संवसार आनी पाताळी दर्यांत आसलेली सगळे सृश्टेची रचना अशें म्हणटाली तें हांवें आयकलें शिंहासनार बसलेल्या शेळयेक जावं होगळाप महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक मोगाच्या इश्टानो त्यास देवा मुखार ती परजा ते देवदूत सदांनीत देवाक मान होगळाप दितात ह्या घडये तेस सोम्या मुखार दिंब्यांनी आमी आसा आमचे हात आमी उबारया तेस सर्गींच्या राजाच्या त्या सर्व सांगता देवदूतां सांगता आमच्या देवाक आमच्या जेजूक होगळाप जयकार करया सर्व सक्तेन सगळ्या तळ्यान व्हडल्या तळ्यान सांगता म्हणया हालेलुया 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 व्हडल्या तळ्यान व्हडल्या सक्तेन सोम्या हालेलुया हालेलुया मगळा जेजू ही तुजी परजा वड ताळ्यान वड सक्तेन सगळ्या सक्तेन बावाडटान आनी खलतेपणान तांचे गरज ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार दवरून आसा तांची मागणी ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार सरपणन आसा तांचे दूख तूं पयस कर तांचे पिडा शिरा तूं पयस कर तांचे वजे तूं हळू कर तांच्या जिवितांत तांचे कश्ट तूं नापयस कर तांच्या जिवितांत तांचे राटावळी तूं पयस कर तांचे समस्या तूं पयस कर सोम्या ह्या घडये तुज्या कृपेच्या बेसावांनी आम्हा सोमेस आशीर्वादन बर सत्तेन बर म्हण सोम्या ह्या घडये आमी मागता हालेलुया 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 सोम्याची बेसावां घेवंक आमकां सामी आयती करया सत्रा सोस्ता नमा कोरुया पुविल्या त्या उपबोधा नव्योरीती आकार्या सोलोनेच्या उस्कतीस बावकाची मोतिया ससे पापा तसे अल्लासानी स्तुति पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हसिता तुका जास्पे समस्त
देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदां समचित आमी बगीसर तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. देव बरो दीस मागता तुमकां सोमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक बरो येवकार मागता. ह्या मिसाचें बलिदान आर्गां बलिदान जावन भेटयतात. पेस्त मीस जावन दितात. सुंदरी सैन्या बंटकल, रोलन रेश्मा मतायस पडबिद्रे, विक्टर लोबो गुरुवायन केरे, प्रिय लोबो गुरुवायन केरे ही फेस्त मीस जावन आसात. सांत लोरिसाच्या मानाक ताणें दिल्ल्या मिसाक आमी तांकां तांच्या इराद्याक बरें मागता. अर्गां मीस जावन दितात. डियोन लोबो चिकमंगलोर, सेंट लॉरेन्स हाय स्कूल एंड ज्युनियर कॉलेज नासिक, रोनाल्ड फर्नांडीस बेलमन, विकिल विक्सन कुटाम उडपी, प्रवीण जुलियट रॉड्रिगस आर्वा, लियो पेंटो आनी कुटाम सुरतकल, डॅरिल डॅन लोबो शिरवा, आलिस्टर पिरेरा किरेम, अल्बन वाज हिरगन, एलन मेलिशा संतेकट्टे, नॅन्सी सिक्वेरा मुंबई, फिलोमेना बर्बोजा मणिपाल, जॉय मायकल डायस बैंगलोर, रिकिता लीसा वास हिरगन, आल्फ्रेड रीमा डिसोजा मडंत्यार, लिंसी डिसोजा मियार, विवेक आणि विनीत मणिपाल, फिलिप आणि आलिस मणिपाल, अनिल डिसोजा कुटाम पडील, जोसेफ फेर्मिन डिसोजा निट्टे बीवडो तांचो आज काजरोचो दीस बरें काजर जिवेत आमी तांकां मागता. तशेंच आर्गां जावन भेटयता. ज्योती एलेक्स डिसोजा कुंटलपडी येवडो, विनीता विनोद बैंगलोर, मीनाक्षी डिमेल्लो नक्रे, सल्वादोर लेनी डिसोजा पांबोर, रॉबर्ट आनी रिटा डिसोजा किन्नीगोळी, मीना रॉनी किन्नीगोळी, जिया सिनारा कारकळा, लुइजी रोजारिया कुटा मणिपाल, रिशोन रिवन आरन्ना शिरवाम, विक्षित आणि अनिशा फर्नांडीस कारकाळा, मायकल आणि कुटाम मैसूर, रायन आणि जेनिफर डिसोजा नेलिकार, लिली मताया शिरवा, अल्विन प्रिया कुटाम शिरवा, जॉर्ज डिसोजा कुटाम मुंबई, कोनी गोया, विल्सन डिसोजा कुटाम सुरतकल, नॅन्सी डिसोजा निट्टे, डेरिक आणि प्रतीका वालेन्सिया मंगलोर, अंकिता दाबी दुबई, सिसिलिया पिरेरा बेलतंगडी, हॅरी पिरेरा कारकळा, मेरी डिसोजा गोवा, हिलारिया सांगतीस कोलकाता, ब्रायन कॅस्टेलिनो मुंबई, मौरिस डिसोजा फेर्माई, एलिजा डिसोजा फेर्माई, लिझी कर्नेलियो कुंदापूर, जुआना सिनोरा मूडबिद्रे, जुआना सिनोरा सेरव मूडबिद्रे, नॉर्बर्ट क्वेल्यो वेलेन्शिया, नील मोनिस शंकरपुरा. विशेष ते पासत मागतात. तांच्या ते पासत माग्या मातशा डट्टा केतान मुंबई, शरल मेलिटा मिनेजस बैंगलोर, लिंसी डिसोजा मियार, रोशनी सिक्वेरा सुरतकल, रेशमा डिसोजा कुटा वामंजूर, रॉबर्ट डिसोजा वरकडी, जेसन लसरादो मैंगलोर, लॉरेन कास्टेलिनो उर्वा, नोवा कब्रल मुंबई, ग्रेटा दाबियन कुटाम कटपाडी, लॅन्सी सेरावो मूडबिद्रे. तांचे विरत पासत आनी सर आर्गामी पासत आमी मागता. सांत लोरिसाच्या मानाक पिरजेन दितात. फ्लोरिन पावला दुपद कट्टे तांची सर ते सवां खातीर आमी मागता. सांत लोरिसाच्या मानाक मुर्दोम जावन आयरीन क्रास्टो बिजय, बेनेडिक्टा पिंटो दुबई तांची सर आशा आत्रेक फळादीक जावं दी म्हणून आशेता.
आयच्या जेवणाचे 6 प्रायोजक नॅन्सी नोरोन्ना मणिपाल, देव तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. जेवणाच्या वंतिगेक दिल्ल्यांची नांवां तांचे पासत आमी मागता. डेरिल डायन लोबो शिरवा, डेरिल दियान लोबो शिरवा, आनंद डिसोजा मँगलोर, विल्सन डिसोजा कुटाम सुरातकल, जॉयसन लॉयड नोरोन्ना अबुधाबी. सांत लॉरेसाच्या मानाक ताणें दिल्ल्या त्या कुमके खातीर देव तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालतना आमा सोमेस्ताच्या त्या सावन पासत इराद्या पासत त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोठे, तुझे सत्तेन आमकां भर, राव तूं आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोठे, तुझे सत्तेन आमकां भर, राव तूं आमचे सवे. तुझे बिंदूचे उदार सोस्नावाची सुंदर आणि मुदेरा सगळे तुझर. तुझी बिंदूचे सुस्तावाची सुंदर आणि मुदेरा सगळे तुझल. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळसा नितळ करतो आमकां पापाक भोगून सस्ना. मंदिरा समल्या भेटोंच्या खोलीता स्तुती तुझी गायता आमी तुर्बेन मारा, भक्ती तुर्बेन मारा. मोगाळ बापूय तूं आमचो तुझो विज्ञान वाराणी रचो सांगा तुझो सम्या तुझ्या मंदिरा सम्या भेटोंच्या खोलीता स्तुती तुझी गायता आमी तुर्बेन मारा, भक्ती तुर्बेन मारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाकर दिवच्याक सालोरेसाच्या पांयां तळी आमी पावल्या आनी ह्या बेसिलिकांत आमी देवाक अर्गां दिली, देवाचे आराधन स्तुती गीत गायले आनी प्रत्येक करून ह्या वेळार ताका अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी आयती जालेली आसा. आनी ह्या वेळार विशेश करून
हरी एक पोटी ह्या पुणतळाक आमी पावत आसतना आमच्या गरजां खातीर विणवण्या खातीर आमी मागोन आसा आनी जायते बरेपण सोम्यान सालोरेसा मरिफात आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत केला आनी हाका आमी साक्स परत ह्या देव तंपलांत आमी जमल्या ताका अर्गां दिवच्याक आनी आमच्या गरजां खातीर मागच्याक तसो सोमी आमच्या हरी एकल्याच्या गरजांक पावोवन दी आमची दुकां पुसून दी आमची जू हळू करून दी म्हणून आमी मागया आनी प्रत्येक करून आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां आपण दिता तुमी म्हज्या मोगांत रावजय आनी त्याच मोगांत आमी सोम्याच्या मोगांत जियोवच्याक हे युकरिस्ताचें बलिदान आम्हा सोमेस्तांक करपाची बेसावां फोव करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकां स्वामी उगडास काडून सोम्या लागचे बक्षाने मागया. पातकाची दुख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैते पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो तूं घेवन संखार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट सोम्या काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट देवा सखी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सरखीच्या राया सरपतेदार एवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका ती वास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उच्चा पुसता आमचे मागणे मानून घे कित्याक बोवीत अज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं गोवी एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून सालोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो
तुझ्या मोगासारखं दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि त्याच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ व्हड जमातेर जायतो वेळ चर्चे जाल्ल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगूंक लागलो, भावानो, जुदेवनय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भवार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशाची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यांत म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बागार भवार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकां नातिल्ले जू शिसांच्या कांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां ताणें तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्याक जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमानता. तितल्यार ती सगळी जमात थंड जाली. बार्नाबासान आनी पावलान आपणा मारिफत हेर जातींच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असर्या विशयान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेवनय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवान समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवादेच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलों आनी दाविदाचे मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कुसलोन पडलेलें उबार हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतालो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो हे सर संगती आतां घडोवन येशें करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातींच्या लोकांतावन सोम्यातय परतल्ल्यांक आमी उपद्र दिवचे न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवंक दिल्लें कसलेंच तांणी कांय नाये. व्याभिचार सुकयजय आनी गोमटी चिरडोन मारलेल्याचें वा रगत आसलेलें मांस कांय नाये म्हणून तांकां आमी बरपी समजणी दिजय. कित्याक मोइजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरान परगट जातेच आसा. हर एका साबता दिसा सिनेगोगान तें वाचतात. देवाचें उतर हें देवाचें वडुकार. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सुत गीता गाया.
ताचे नाव वागणा सर्पजांक सर्वेस पोराची विचित्रां कळया ताचे दारुण दिसपटे गाजया जनगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा सर्पजांक ताची विस्मिता सर्पजांक सर्वेस पोराची विचित्रां कळया सर्वेस पोरी क्लोज राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजून सांगा प्रितूप ताणी तीर केल्या ती बिलकुल हालची ना सर्पजांची न्यायनितिकार तू जर ती करतलो सर्पजांक सर्वेस पोराची विचित्रां कळया सर्पजांक सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. Som studerar det. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरी मुझे ताळो ऐकतात म्हणटा सुमी हांव ताका वळखता आनी ती म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या सुवार्तेंत मोग म्हणलो शब्द आमकां परत परत आयकूंक मेळटा. जेजूची उतरां जावन आसात हांवें तुमचो मोग केला देखून तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. ह्या उतरांचो मोठो नियाळ करचें जिविताक सौम्यतावन संदेश स्विकार करचे प्रयत्न आमी करया. आमी जोआंच्या वांजेलाक फाटीं गेल्यार जोआंचो वांजेल अध्याय 13 तावन 17 पर्यंत चॅप्टर 13 to 17 हे इतले अध्याय आमकां जेजून आपल्या आपोस्तला सांगता आपणाची बोगणां वांटून घेवचें आमकां वाचूंक मेळटा. त्या 5 अध्यायांनी जेजू आपल्या आपोस्तला सांगता विविध संगती विशयांत सांगचा तांकां समजोवणी दिवचे प्रयत्न दिवनूच आसा. कित्याक 18वो अध्याय जाता आसतना जेजूच्या कश्ट मरणाचें गडीत आराम जाता आनी ह्या वेळार आपल्या शिसांक सारकी समजणी दिवचें धैर्य दिवचें
तांच्या जिविताक समजणी वा मुखल्या जिविताक एका रितीन सारकी जाणवाय दिवचे प्रयत्न जेजू दिवनूच आसा आनी ताचे पैकी आयच्या सुवार्थेंतली अध्याय 15 वळ 9 ते 11 थोडी वाक्य आमी आयकली. जेजू आपल्या आपोस्तलांक वा आपल्या शिसांक तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय आनी ही उतरां आमकां आपल्या आपोस्तलांक सांगचे प्रयत्न तो करता. आतां हांगासर हे उतरांचो नियाळ करता आसतना एक सवाल तुमच्या मुखार आमी दवरलें जाल्यार मोग म्हळ्यार कितें? वॉट इज लव? आमी विविध हंतांनी मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करता. आमी जल्मल्ले दळा आमकां आमच्या आवय बापायचो मोग व्हरतो म्हूण बगता. वडावळ जावन येता आसतना तरणाटपणार इश्टागातेचो मोग तोय उरलो सडीत आनी व्हरतो मोग म्हूण आमी अनुभव करूंक शकता. बरी इश्टागात आसा जाल्यार सांगत आसा आमच्या कुटुंबांत पाटी वयता आसतना आमकां भाव आनी भयण आसा जाल्यार त्या भाव भयणीचो मोग बरो संबंध आसा तर त्या भाव भयणीचो मोग एका रितीचो व्हरतो मोग म्हूण आमी पळोवं येता. इल्ले प्राय व्हड जाता आसतना काजार जाल्या जाल्यार काजारी जिवितांत पती पत्नीचो मोगी व्हरतो मोग म्हूण आमी समजूंक शकता. पूण ह्या सर्व मोगा पैकी व्हरतो मोग म्हळ्यार खंयचो? आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत विविध हंतांनी आमी अनुभव केल्लो मोग व्हरतोच. कित्याक ल्हानपणान आमी अनुभव करचो आवय बापायचो मोग त्या काळार त्या वेळार आमकां तो व्हरतो. इश्टागातेक येता आसतना इश्टागातेन ती आमी नीज अनुभव करूंक शकता. थोडी इश्टागात रियल फ्रेंडशीप ट्रू फ्रेंडशीप हातूंत आमी अनुभव करता. तो सांगतपण मोग तोय व्हरतो मोगच. भाऊ भयणी मदें सबारपटी भाऊ भयणी मदें आसचो तो संबंध मोग तांच्या जिवितांत व्हरतो मोगच जाता. पती पत्नी मदें सबारपटी असल्या मोगांत नीज वास्तवीक वा एका रितीचो खरो मोग दिसून येता. पूण जाल्यार ह्या सर्व मोगा भायर आनी एक मोग आमकां दिसून येवचो जावन आसा आमचो आनी देवा मदलो मोग वा देवाचो मोग. गॉड्स लव म्हणटा आमी. हो मोग ह्या मोगाक तफावत कितें? आमच्या मोगाक आनी ह्या मोगाक तफावत कितें तें आमी आयच्या दिसा समजोवचें प्रयत्न करया. ह्या मोगाक आनी आमच्या मोगाक 3 तफावत आसात वा 3 संगती आमच्या मोगांत आनी देवाच्या मोगांत दिसून येवचे आमकां पळोवंक मेळटा. एक जावन आसा देवाचो मोग अनकंडिशनल शर्ता रहीत मोग. तो शर्ता रहीत मोग खंयसर आमकां दिसून येवचो? शर्ता रहीत मोग देवाचो आमकां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत दिसून येता. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाच्या मोगाचें पत्र म्हणटा आमी. लेटर ऑफ गॉड्स लव. आनी देवान तो शर्ता रहीत मोग आपल्या परजेतय वांटून घेतली गडितां पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतीं आसात. ज्या घडी येता अब्राहमाक देवान विंसून काडलेलें जावन आसूंक पुरो वा उत्पत्ती ग्रंथाक येता आसतना पयल्या अध्यायांत देवान प्रकृती रचची जावंक पुरो मनशाक रचलेलें मनशाक एकलो पावनांतल्या परत्यान सांगतीत जावन ताका येवेक दिलें अशें सगळें देवान दिल्लें मोगाची निशाणी. ताच्या उपरांत थंयसर अब्राहमाच्या जिवितांत आमी पळयता देवाचो मोग अनकंडिशनल लव. आनी तेंचो मुखार सून वेता आसतना मैजा मरिफात देव इस्रायल परजेक तोच मोग दाखयता. इजिप्ताच्या गुलामपणांतले पाटी हाडले शर्त रहीत मोग तांकां दूध आनी मोग वळच्या त्या गांवा कानार देशाक तांकां तो पयणाक आराम करतात. आनी कितलेय पोटी दुर्सल्यारी तांकां तो सोडून घालिना. मदें मदें इल्ली शिक्षा लायता जावंक पुरो पूण तांकां नास करिना. बगार तांकां त्या गांवाक वचून तो पावयता. आनी निमाणें थंयसर पावल्या उपरांत तांचे मदें निती करता तो दिता. तांच्या मदें रायांक तो दिता. तांच्या मदें प्रवाद्यांक तो धाडटा. अशें सगळें तांणी म्हज्या मोगांत रावो जाय. आनी विशेश करून त्या मोगाची निशाणी जावन दिल्लें एक विशेषता जावन आसा उपादेश. देखून सुवार्थेंत जेजू सांगता म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी उपादेश पाळण म्हज्या मोगांत रावो जाय. देखून उपादेशांचो महत्व जेजू हांगा समजयता ते जावन आसा देवाच्या मोगाची निशाणी. आनी तेंचो नव्या सोल्ल्याक येता आसतना आमी पळयता देवाचो मोग अनकंडिशनल. आनी तो अनकंडिशनल लव आमकां खंय दिसून येवचो? कुर्सार. कुरीस पळयतना आमकां समजूंक जाय ती जावन आसा संपूर्ण निशाणी देवाच्या मोगाचेर. अल्टिमेट सायन ऑफ गॉड्स लव म्हणटा आमी. कित्याक ताच्या भायली निशाणी आमकां पवित्र पुस्तकांत देवाच्या मोगाची निशाणी आमकां खंयसरी दिसून येना. आनी तें जावन आसा वर्तेपण
देवाच्या मोगाची निशाणी आमकां दिसून येवची आनी हें जावन आसा पयलें तफावत मनशांच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक कित्याक देवाचो मोग अनकंडिशनल मनशांचो मोग कंडिशनल म्हाका दिल्यार मात्र हांव मोग करतां म्हाका काणून दिल्यार मात्र हांव मोग करतां न्ही गे तो कंडिशनल मोग आमचो मोग कंडिशनल मोग नो दॅट इज नॉट रियल लव दॅट इज नॉट ट्रू लव तो नीज मोग न्ही कित्याक नीज मोगांत ते कंडिशन्स वा शर्तां दिसून येनात देखून पयलें जावन आसा तफावत म्हज्या आमच्या मोगाचो आनी देवाच्या मोगाचो दुसरें जावन आसा देवाच्या मोगांत आनी आमच्या मोगांत दिसून येवचो दुसरो तफावत जावन आसा देवाचो मोग बोगसण्याचो मोग इट्स अ फॉरगिवींग लव इट्स अ फॉरगिवींग लव हांवें नियाळ्या वेळार आराधना वेळार सांगिल्लें लुकाचो वांजेल अध्याय 15 3 गडितां थंयसर सुकून गेल्ली शेळी भायर पडलेले नाणें आनी वेचीक पुताची वपार स्पश्ट रितीन आमकां समजयतात देवाचो मोग तो बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलेलो मोग म्हणलें बोगसण्याचो स्पिरीट देखून त्या वेचीक पूत पाटी येता आसतना थंयसर बापाय थंय दिसून येवची लक्षणां पळया तो पाटी पूत पयस आसतना बापूय धांवून वेता बापूय ताका पयल्लें पळयता बापूय धांवून वेता बापूय पोटलून धरता बापूय ताका फाटीं घरा हाडून ताका नवे वस्तूर दिता बापूय ताका गर्द जेवण करता ही सगळीं लक्षणां कितें दाखयतात ही सगळीं लक्षणां देव मनशा कुळांत ते कितल्या रितीन ते बोगसण्याचो स्पिरीट दाखयता बोगसण्याचो स्पिरीट दिता म्हणलें सत आमकां समजयतात आनी देखून हें जावन आसा दुसरो तफावत मनशांच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक कित्याक मनशांच्या मोगांत तो बोगसण्याचो स्पिरीट कितल्या गुंडायन आसा म्हणलें सांगूंक कश्ट कित्याक सबार पोटी बोगसूंक आमी तयार ना मोगांत आसा पूण बोगसूंक तयार ना तर तो मोग नीज मोग जायना तिसरो मोग वा तिसरो तफावत देवाच्या मोगांतय आनी मनशाच्या मोगांतय दिसून येवचो जावन आसा गॉड्स लव इज सॅक्रिफिशियल लव देवाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग सॅक्रिफीस म्हळ्यार कितें सॅक्रिफीस म्हळ्यार त्याग करचें त्याग आमच्या मोगा खातीर आमी त्याग करचें एक बापूय आपल्या जिवीत आपल्या भुरग्यां बाळां खातीर पत्नी खातीर त्याग करता आपली आवय आपल्या भुरग्यां खातीर आपल्या कुटुंबाक आपल्या पती खातीर आपणाचें सगळें जिवीत त्याग करता ते त्यागाचो मनोभाव आमच्या कुटुंबांत दिसून येवचो तो एक व्हरतो मोग आमच्या जिवितांत देवाचो मोग तसलोच त्यागाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग देवान आपल्या पुतान सॅक्रिफीस जावन भेटयलो म्हज्या आनी तुज्या सोडवणे खातीर आमकां सोडवण दिवच्या खातीर आनी तो जावन आसा तिसरो तफावत मनशाच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक पूण जेजू आमकां आयच्या सुवातेन कितें सांगता हांवें तुमचो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला कसलो मोग अनकंडिशनल सॅक्रिफिशियल आनी फॉरगिवींग शर्त रहीत बोगसण्याचो आनी सॅक्रिफिसाचो मोग हांवें तुमचे थंय दाखयला पूण हाकासर जाप कितें जाप जेजू सांगता तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय ह्या पोणे म्हाका आनी तुका आज सांगाता तुमी म्हज्या मोगांत अशेंच मोगांत रावत जाय वन सायडेड लव न्हय बट इट शूड बी टू सायडेड लव इट शूड बी टू सायडेड लव दोनी रितीनी दोनी हंतांनी होचो मोग दिसून येवचो देखून असलो मोग दिसून येतना मात्र नीज बांद थंयसर दिसून येता नीज संबंध दिसून येता नीज पवित्रता थंयसर दिसून येता देखून मोगाच्या इश्टानो जेजू परत आज म्हाका आनी तुका आपण दिता हांवें तुमचो मोग केला तूं म्हजो मोग करूंक तयार आसाय गी तूं म्हजे सांगता मोग करूंक तयार आसाय गी कॅन यू डू एन अनकंडिशनल लव टुवर्ड्स मी Can you have forgiving love towards me? Can you have sacrificial love towards me? जेजू म्हाका आनी तुका आज हेंच सवाल विचारता आपल्या अपोस्तलांक जेजून ह्याच आपोवण्यांत ह्याच मोगांत जिवंक आपोवण दिल्लें आनी जेजू म्हाका आनी तुका आज हेंच आपोवणें दिता परत तीन सुत्रां आमी समजोवया हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय सक्रामेंत ह्या येवकरिस्ता मरिफात आमच्या काळजांत येवचो सोमी आमकां ताच्या मोगांत जियोवच्याक प्रेरण दिवन दी आमेन सशी संपल्या आमकां स्वामी जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता
दाकासरो गोरतामच्या कष्टावर असो स्वीकार कर सौम्या बेसांगल धन्या पवित्र वारामसो काणी काढू सौम्या आम्ही वेदी सशी सम्या आमकां आमी जेसू संगी दुनियाक तुका समर्पिता निपुण काळीस तुम्ही सारथा गे किरकोळ काळजांची तर काळजा आमची तुझ्या काळजासकी कालती मोडी नेती काणी काढू सौम्या आम्ही विधी सशी जमल्या आमकां आमी जेसू संगी दुनिया तुका समर्पिता नोवा हुंडो दाकासरो गोरतामच्या कस्वार असो स्वीकार कर सौम्या बेसांगल धन्या पवित्र वारामसो काणी काढू सौम्या आम्ही विधी सशी सम्या आमकां आमी जेसू संगी दुनिया तुका समर्पिता जमगाच्या आमी पिटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहने आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर म्हणून घे प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिवीत ताची वाट आपली करून सालो रे जमनेन तूं आपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचे जिवीत तुका भेटोवन दिता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्परातय उपारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी
तुझ्या वैभवान ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे सवेस पोरांची नवी एता ताकाचे जे ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बवट सुगट परगटूया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुका गां दिवंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तिला आमी सुमेस्ता पवित्रज्ञा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जेराल्ड आयझक आमचो गवळी बाप सगळे याजकी वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तूं प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजेंत सपती भाग्यवंत धर्मदत्ता सान लॉरेस आनी सर्व खाली तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज समखाय तुझी खुशी सरकार सता तुझी संसार साम आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तारण पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतून आमकां सदांच निवार. दया करून या जिवितांत सुबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शनत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळयनाका पूण आमच्या सुमेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त तुमी म्हज्या मोगांत रावजय म्हणून आमकां आपोवणे दिल्लो तसो क्रिस्त आमच्या काळजांत येता. ताका सेवतले आमी सर्व सुभागी. तुझ्या उतरानच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಯ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲದವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 154 154. स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोशा बळप्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या बळप्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. स्वीकार करूं या काळजांत मोच्या अत्रेगांत रगतांत सोम्या तुका काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी बर्दन्या. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या बळप्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता.
सोम्या तुझी वेदिवसो बोलत्या मोगन पोस करताय मोसो तुका सेवसो तुझी येतलो तुझे थंय रावतलो स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या बळ प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोचे सांगता मनगटा दुस्माना वेळी सुसंसदा संसारात पयणाके जातूच मोक्षा तुका सर्गी स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या पर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोचे सांगता स्वागत जेसू स्वागत तुझ्या राव मोचे सांगता सोमिया गनिया गनिया अर्गा तुका अर्गा जिसू मोगळा जिसू दयाळा करता स्तुती अर्गा करता स्तुती अर्गा सैनिक पातकांतली राखली आणि भरली इतल्या किते दिव तुका सोमिया सोमिया गनिया गनिया अर्गा तुका अर्गा जिसू मोगळा जिसू दयाळा करता स्तुती अर्गा करता स्तुती अर्गा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जीवनावरवी सालोरेसाच्या काळजा बरे आमची काळजां दुर्बळ भाव बहिणीच्या कश्टांखाली आलो पाद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक आमच्या हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांच्या आणि नितभक्तेलांच्या हक राखूंक आमकां जागृत कर आणि हका पसत कश्ट मरण लेगून ससूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार मुगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपुर्बायेचें आराधन करून बरो शर्माव दिल्ल्या मानादीक बाप रोशन डिकुन्ना YCS निर्देशक मंगळूर DSS हांकां तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावान सांत लोरेसाची वर्ती आशिर्वादां मागता तेर्साची लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं भक्तीक आनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर बाजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर आर्थीक ससाई आर्गामिसा मुर्दोम पिरचेन जेवणाचे प्रायोजक सहप्रायोजक दिवंक आसा तर स्टॉलाक ऑफिसाक संपर्क करचें आनी जेवणा बाबतीं या खंयच्याय बाबतीं या क्रिस्त कृपा बिल्डिंगा बाबतीं तुमचें दान स्वीकार करता हप्त्या मदें हांगासर आत्मीक समालोचना खातीर येवच्या सोमारात हांव याजक लाभी आसा मुंगड फोना मुखांतर येवचें पूण कुमसार आनी वांजेल रजारा खातीर वाहना बेंजरा खातीर याजक हर एक दिसा लाभी आसत जेवण गरजेच्या फाटल्या कुशीन कुमसाराच्या माटवांत आसा सगळ्यांनी जेवण वचत जाय म्हणून विनंती करता बाजिलिकाच्या योजना खातीर तुमचे दान दिव्येत क्रिस्ता कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान जोसेफ मिरांदा मुंबई 2000 केविन किट्टी मेंडोन्सा मुंबई 2000 एंड्रू डिसोजा मुंबई 2000 अमेलिया डिसोजा मुंबई 2000 श्रेयन फेलिक्स नोरोना कॅनडा 10,000 मेल्सी सिक्वेरा हैदराबाद 20,000 अल्विन डिसोजा कुटा मुंबई 5,000 पवित्रा मैंगलोर 500 रुपये नावनाका म्हण शिरवा 1,000 शैला पिरेरा मुंबई 3,000 रुपये दान दिल्ल्या सोमेस्तांक सांत लोरेसाच्या कामाक दिल्ल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दिसणार आशिर्वादां सांत लोरेस तांचे पासत मागोवन दी म्हणून हांव मागतां मेयाच्या 18 तारखेर पेंतेकोस्ताची जागरणाची रात हांगासर आसा ब्रदर प्रकाश सोवे हांगासर जायते हेर याजक ही जागरणाची रात सोलोवन व्हरतले तुमकां स्वागत आसा मेयाच्या 25 तारखेर सोनवारा दीस भुरग्यां खातीर एका दिसाची रेतेरी ह्या पवित्र तळार फाटल्या वर्सांत 3 वर्सांत हांगासर रेतेरी चलता एका दिसाच्या रेतेरी मारिफात जायते आत्मीक प्रयोजनां मारिफात वर्साचे भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरान जावंक आदार लाभला मुखल्या वर्साचे शिकाप बऱ्या तरान जावंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तांणी वाडोवंक बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी नेटोवंक आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाई तांकां लाभचे खातीर ह्या 25 तारखेच्या रेतेरीक तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक विसरा नाकात तांच्या मुखल्या शिकपाक आदार जावन पवित्र आत्म्याची कृपा मागून ही रेतेरी आसतली त्या दीस रेतेरीक तुमच्या भुरग्यांक धाडचें हांगासर 6 भेटवणी केल्या फादर प्रविता की हांव देव बरें करूं म्हणटना कुमसारा खातीर थंयसर आमकां कुमक करूंक आज आसात फादर मॅक्सिमा सोवे फादर जितेश डिसोजा पलटायन याजक तांचोय हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा आतां प्रधान याजकांनी मानाच्यो बाती वांटी जावंक वांटूंक हांव विनंती करता सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळार विविध गरजांनी येवच्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल जावं ती पिरजेंत जावं मुर्दोम जावं जेवणाचे वंतिगे प्रायोजक सहप्रायोजक दिवन हांगासर जावच्या वर्त्या ह्या कामा खातीर वावरा खातीर येवना खातीर ताणें दिल्लें दान स्विकार करतना तांच्या काळजा मनाच्या आत्रेक सुफळ जावं दी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत पेटता आसतना सर तरसो काळोख पिडा शिडा पयस वचूं दी तांच्या काळजा मनाच्या आत्रेक आशा सुफळ जावं दी ह्या मरिफात सांत लोरेस प्रसन्न जावन देवा बापाची वर्ती काकूळ आपल्या पुता मरिफात पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां बरोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आता नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाचे सहप्रयोजक नॅन्सी नोरोन्ना मणिपाल. नॅन्सी नोरोन्ना मणिपाल. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डेनिल एंड डियान लोबो शिरवा. डेनिल एंड डियान लोबो शिरवा. आनंद डिसोजा मैंगलोर. आनंद डिसोजा मैंगलोर. विल्सन डिसोजा एंड फैमिली सूरतकल. विल्सन डिसोजा एंड फैमिली सूरतकल. जॉयसन लॉयड नोरोन्ना अबू धाबी. जॉयसन लॉयड नोरोन्ना अबू धाबी. आयची फिरजींत फ्लोरिन पावला दूपदकट्टे. फ्लोरिन पावला दूपदकट्टे. मुर्दोमो आयरीन क्रास्ता बिजय. आयरीन क्रास्ता बिजय. बेनेडिक्टा पिंटो दुबय. बेनेडिक्टा पिंटो दुबय. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्या तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. ಸುಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 163 163. वंदन तुका सालो रेसा उपकारा साठयता वर्त्या दिसा आमकां सांबाळटाय जतन घेता मागणी आमची आयकून आदार लाभयता आमकां सांबाळटाय जतन घेता मागणी आमची आयकून आदार लाभयता. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणे वर्त्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या देवस्व आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाल सरिसा निसकळपण आमचे देख पसरळशें कर आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या दक्षत्यांक पिडेशिडेंक तांणी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजें बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन 100 जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. दुबयन काम मेळिल्ल्या पासत युरोपांत बरें काम मेळिल्ल्या पासत फर्स्ट PUCंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासत बिझनेस बरें जाल्ल्या पासत बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत ह्या सर्व देण्या पासत सांत लोरेसाच्या मजतीन देवाक आमी अर्गां दिवया. Diso aiso somian telo santo solas tarami pavya Diso aiso somian telo santo solas tarami pavya Diso aiso somian telo santo solas tarami papya. Diso aiso somian kelo. सांत लोरेसाच्या मजतीन आमी मागया सैरी गट जाल्ली बऱ्या तरान जावंक काजार जावंक 5 जाणांक घर बांदूंक फावो जावंक सांत लोरेसाच्या सर माजतीन 20 आनी 3 जाणांक बरें काम मेळोंक 40 आनी 6 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 7 भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक एलर्जी कोंकली शेळ गूण जावंक 5 जाणांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक कश्ट पर्याय जावंक फ्रांसांत स्टडी विजा मेळोंक एका भुरग्याची उस्वासाची नळी उक्ती जावंक ताणें सुडाळ उलोवंक पुलिसाचें काम मेळोंक लायफान सेटल जावंक राग उणें जावंक मोग केल्ल्या चेड्या कडेन काजार जावंक न्यूझिलंडान नर्सिंग सीट काम मेळोंक
8 भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक CET एग्जामाचे हॉल टिकेट मेळोन CET एग्जामान पास जावंक बरी कॉलेज मेळोंक हट पयस जावंक मोबायलांत पयस रावंक कामान प्रमोशन जावंक बरें रिजल्ट मेळोंक स्टॉप जाल्ली विजा परत्यान फाटीं मेळोंक 5 जाणांची किडनी स्टोन गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक बें पयस जावंक अर्द्यांत उलोवप येवं सोडावंक दोगांचो जागो नावार जावंचे पोरवांचे कार्यक्रम बऱ्या तरान जावंक बरें वायट समजोंक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 2 घरांनी शांत समाधान आसूंक घर जागो नावार जावंक एलर्जी गूण जावंक फुडार बरो जावंक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक दोगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक बरी न्हीद पडोंक बरें फळ आनी जागो काडोंक फावो जावंक तकली फडाफड संपूर्ण तरान गूण जावंक त्यागांनी आमाल पेवणें सोडूंक बऱ्या कॉलेजीन गव्हर्मेंट सीट मेळोंक 6 जाणांक कॅन्सर पिडेस्त तावन गूण जावंक भुरग्यांचो ताप गूण जावंक OET CIT एग्जामान पास जावंक काजर जिवितांत एकामेका सोडदोड करून जियोंक फावो जावंक सिस्ट आनी फायब्रॉयड गूण जावंक नवें बिझनस बऱ्या तरान चलोवंक फावो जावंक केस चडचे रावोंक हात दूख पांय दूख पांयांचे शिरांचे वेरिकोस आनी सायटिका पिडा गूण जावंक पांयांचो उलोवप रावोंक केसोळितावन गूण जावंक PCOD समस्ये पर्याय जावंक गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याची वाडवळ जावन बऱ्या तरान बाळन जावंक कॅनडाचे विजा मेळोंक उगडासाची सकत मेळोंक हाताच्या बोटाची दूख गूण जावचे खातीर मागतात सांत लोरेसाच्या आदारान मागते आसात 11 जाणांक गांठी दूख गूण जावंक 4 जाणांची उस्मोड रावोंक दोगांचो पांय दूख पेंकड दूख गूण जावच्याक इंटरव्यून पास जावंक 8 जाणांची ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल जावच्याक त्यागांचो काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 17 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक वायट सक्तेतावन पयस वचोंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन MBAन डिस्टिंक्शन मेळचे खातीर मागया 12 जाणांच्या मतीक समाधान मेळचे खातीर भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक जावचे खातीर ऑपरेशन नासतना पांय समजोवचे खातीर लंग्साचे पिडा गूण जावच्याक मागतात 7 जाणांनी वायट सवयो सोडूंक दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोवंक परगमान शिकच्या भुरग्यांक राखून व्हरूंक मानसीक पिडा पिड्स पिडा गूण जावंक बावळो दूख जावंक गूण जावंक पाठीची दूख शिरांची पिडा गूण जावंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन मागतात कसलेय आडखळ नासतना इस्रायेलांत फाटीं पावोवंक पिरगस आनी कुटुंबांत देव वापोवणें उपजोवंक आल्सर पिडा गूण जावंक कॅनडाची PR मेळोवंक रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागतात 22 वर्सांचे चेडूं वायट सवयेक बली जालां तांचें मन परिवर्तन जावचे खातीर मागतात पांयांचे किळे गूण जावचे खातीर चोरी जाल्ले भांगर फाटीं मेळचे खातीर मागतात ही सर तेसांवां मागते आसतना विशेष तेसांवां पासून मागया सर तरेची ऑटिझम पिडा डावन सिंड्रोम पिडा तावन सुटका मेळोवंक एक आवय विशेष तरान आपल्या भुरग्या खातीर आतां ह्या घडये ह्या जाग्यार मागती आसा तिच्या भुरग्याक अजापानी बरें जावचे खातीर आमी मागया आमा सुमेस्तां पासून मागया विविध तेसांवां घेवन सांत लोरेसाच्या पांयां तळा आमी मागोवंक आयल्या ह्या वेळार सांत लोरेस बाप आमचे खातीर जेजू लागीं मागोवन धाडूं दी पिडा शिडा गूण करूं दी आमची तेसांवां आमची मागणी तो आयकूं दी आनी ह्या मारिफा देवाच्या वर्त्या काकुळतेन हांगासर येवच्या हर एकल्याक बरेंपण जावं दी बरवसाची यात्रिका जावन येवच्या सर यात्रिकांक बरवसो लाभचे पासून तोच सांत लोरेस विशेष तरान सर्गींच्या बापा लागीं मागया म्हणून आमी मागता आसतना ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತರಾದ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರದ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आधार माका तुस आधार तुम सरकार पावो चेंगा तुम
आधार म्हाका तूच आधार तूच पावोचे दार वाट सुकलेल्यांक तूच फुडा पाप की मनशांक माफ खुदा वाट सुकलेल्यांक तूच फुडा पाप की मनशांक माफ खुदा तुम सदा सौम्या तुम सदा तुम सर्गाक पावोचे दार तुम सदा सौम्या तुम सदा तुम स्वर्गाक पावोचे दार शेकी बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचिणी जिवन बागी मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवा कोगळसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्लास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशें आमचे बदकाम बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण आयिल्ले आमकां नेव. भगवान फ्लोरेस मार्टिरामा प्रसूत विनाथिका क्रिस्ताच्या बसण्यान आमी भावजांचे गाथी प्रार्थुया. येसर पदवेदरा बागबा भाग्यवंत फ्लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमच्या कुडीक भलायकी जाय मोतीक समाधान जाय जायत्या राटवळीची पिडा शिडा आसा जेजू वैजांचो वैज ह्या घडी आमची पिडा शिडा गूण करूं दे हांगासर आयिल्ली आमी सोमेस्तांची पिडा कोणा पासत आमी मागता तांची पिडा कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांची पिडा सोमेस्तां खातीर आतां आमी मागया. आतां आमी मागतना जेजू आमचे थंय दया दाखोवन दी म्हणून काकुळतीन आमचे पिडा शिडे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सोमी तुमचे सवे आचो सरपदवेदार आनी सस्नाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर्व बानपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकून आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो आनी तुमचे वयर रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां सोडवण लाभ दी खुरपेची जर वाळो दी आमचे ते असलें पाताक सुटका जावं दी म्हणून आमी मागया. पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बावडतान हे मागल्या मारिफात स्वीकार केल्ली आमी आमचे ते पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो दी. तोच पवित्र आत्मा आमची पिडा शिडा गूण करूंक आनी सर तराची कृपा आमकां लाभच्या खातीर आमी मागया. उबे रावया पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया.
सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुजे संगी राव म्हाका पाबोक तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुजे संगी राव म्हाका पाबोक सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुज्या सत्यान म्हाका पवित्र तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका पावोक तुज्या सत्यान म्हाका पवित्र तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका पावोक सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला सोम्यामुच्या तुका हांव ताणेला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला आसरू सोदून तुजो आयला सोम्या आसरू सोदून तुजो आयला स्वर मोगाचे कोरो ती
आमच्या तन्या फुला काळजान खात्या भक्ती होत्या तरणाट कळी मारली एक मोर भावार्था गिरान आनंद भोवतो जोड दी आमकां क्रिस्ता सूर सुराय आनी तिरासान भावार्थांत आमच्या स्वन मोगाचे कोरून ती लढाई लढतो साखरेक मोगाळा जेजूच्या जोड दी आमकां क्रिस्ता सूर सुराय आनी तिरासान भावार्थांत आमच्या स्वन मोगाचे कोरून ती लढाई लढतो साखरेक मोगाळा जेजूच्या आनंद बरी सालो लेसा नामान तुका माती संता जीव सय दिलोय क्रिस्ता पासून हळसळी किती आमकां दिवून सोड दी आमकां क्रिस्ता सूर सुराय आनी तिरासान भावार्थांत आमच्या स्वन मोगाचे कोरून ती लढाई लढतो साखरेक मोगाळा जेजूच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या बोबोवीत काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसव विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.